चल बाबा प्रसी. तुझी ऐकू येना. माशे आलोय मुखार. हॅलो. होय आता येता. हॅलो बाबा प्रसी ऐकू येना. हॅलो. हॅलो ब्रेक जात बाय. सिस्टर. हॅलो. हा आत जाता. हॅलो. ओके. ऐकू येता. बापाचे पुताचे. ओके स्टार्ट. होय ओके. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. मोगाला बाप्पा पुता आयज आमकां सगल्यांक एकठांय केल्ल्या खातीर तुझे उतर आयकूंक जेजू तुवें आमकां जायत्या बेसांवांनी बोल्ल्यान तुका आर्गां आनी मोहिमा. जेजू आयज ब्रादर जो तुझे उतर परगटूंक हांगा हाजीर आसा. तुजो सुब्ब आशिर्वाद ताचेर घाल आनी जें उतर तो परगटता तें आमच्या दिसा दिसपोटी जिवितान वेव्हारान घालून आमकां तुजे कृपेन भर. हांव हें मागणें कोत्ता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. Amen. Amen. Praise God. Wow, Prasi, well done. बरे केले मागणे. Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. Praise Hallelujah. God. Hallelujah. आत कोणाको टेस्टिमनी हाय आयज आमकां जायते हाडले टेस्टिमनी. चल शेअर करूया. हॅलो. Praise Jesus. Praise Jesus. बाबा सुकोर. देवा कारका बापा पुता बापा कारका. ब्रदर्स एंड सिस्टर सगळ्या देव बरें सांज दिव आनीक म्हाका वळखताय तुमी सुकोर हेंगे नांव. वय वय. आनी मिलाग्र म्हणटा देव हांव दिसान दीस करीत आहा जायत्यो. पयर Amen. आमेन. पयर मांडे कितें जालें मांडे हांव म्हगे मोबायल मातशें चलना म्हणून हांव मारगांव गेलो. तेज्या पयलीं चोयल्लो जायना जालो मागीर आमकां परतून गेलो आनी तो ऐकू येना. येना. आता येयलें. चड लागीं न्हू पडस. सो हांव मारगांव गेलो मागीर मारगांव इतरीच मागीर ते म्हणपाक लागले बॅटरी प्रॉब्लम आहा. सो बॅटरी प्रॉब्लम आहा तें चोयलें मागीर हांव येयलो आनीक बॅटरी मागीर ताका सांगलें दुसरे दिसा हाडून दवर. सो काल हाडून दवर. सो काळान मागीर रावलो घरा कडेन असो. काल सकाळ न्ही अर्ली मॉर्निंग ज्या मनशाक हांव घेवन आमगे सायडीन एक मनीस आहा शेजार तो आमगेलो. सो तेका गेलो आनी तेका सदां हांव मडगांव वता 8 आनीक तेका दिसता मोबायल 2-3 कितें मोबायल आहाय तेजे कडेन आनी तितून तो एक मोबायल तेणें काडून काल सकाळी हांवें मुको दिला अर्ली मॉर्निंग बाय 8 o'clock सुमार हांव मोबायल घेवन येयलो म्हजे कडेन. सो आनी म्हाका दिला मोबायल आनी आय वॉज सरप्रायज कित्याक म्हाका कांय हांवें एक्सपेक्ट करूंक नासलें. पूण हांवें पळय देवाक मागलोलें मुगे मोबायल सारको ना. सो तूं जाणा सो मुगे मोबायल सारको ना बॅटरी कितें करपा जाय कितें तें मागणें इतलें केल्लें. काल चोय देवान म्हाका न्यू मोबायल दिलो. Praise God. Praise God. प्रेज गॉड. आनीक मागीर थिंग सांगलें मागीर हें जालें म्हणटा. आनीक एशें कोन्न देव करीत आहा मिलाग्र जायत्यो. आयज म्हाका 1.5 वर्स जालें देव पोशिता. सो Wow. इवन पेट्रोलाक सुद्दां म्हाका प्रॉब्लम ना. तेका मडगांव वता मागीर तो पेट्रोल घाता. समज 4 दीस गेल्यार 4 दीस तो घाता पेट्रोल. Wow. सो देट्स मेन थिंग. पूण हांव तें पेट्रोल वेस्ट कोना. पूण हांव एशें कोन्न बरें कामां खूंय कोणा हें जाल्यार कोणा पावोवपा हाडपा व्हरपा कोणे वाटेन वयता जाल्यार हांव तें कोता. हांव मुगे ओडपण सांगना तुमकां पूण हांव सांगो सोदीत एकूच मुगेलें जरी तो तुमकां जाता आनी तुम पास जाताय आनी कोण जाणटे दिश्टी पडल्यो कोणूय चलोन वयता तेंक बरें
समज तुमकां तेंक वयलें न्हू जाल्यार तुका देव जायती बेळसाण अनुभवता. सो दॅट इज माय एक्सपिरियन्स. इतली म्हगे टेस्टमनी. थँक्यू थँक यू. बाबा. आणि तुका देव कितकोन उजार कोत्ता चोय बाबा. हय तेंच हांव देवा उल्याक हांव सदां आयतो आहा आनी हांव होय. रावता आनी देवाक मागता म्हगे तुगे उल्याक म्हाका कान दिवपाक सदांच आयतो Amen. दवर म्हूण. Amen. 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 Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Awesome. Jesus. Praise Jesus. Praise Jesus. Praise Jesus. आणि कोण आहा? हॅलो. कोणाकडे पूण आसतली ब्रदर आहलो जाल्यार म्हणटालो जायती हाय सिस्टर जायती हाय म्हण. प्रेज गॉड. चलाय सांगाय उलोयाय. कम ऑन. प्रेज जीसस. हॅलो. हॅलो सिस्टर आनी एक ऍड करपा फकत ऍड कोत्ता आनीक Okay, okay, दुसरी मिलाग्र म्हणटा ते सायन्स आयज मागण्यांक सिस्टर मेलोनी सदां मेसेज घाता 6 to 7 आसता म्हण देवा अर्घ दिवपाक देवान म्हाका आयज टायम नाल्यार हांव एक्चुअली म्हगे मिटिंगे भायर वयतालो. सो देवान म्हाका थंय कितें कोन्न गायला मोदी पळय तत्म्या सुचयलो आनी हांव आर्गां दिवपाक जेजूक आयज होय. हांव Praise God. थिंगा आहलो हांव. सो आतां थिंगसान आतां तें चालू आहा सेशन. सो हांव येयल मागीर कोंकणी Yes, सिस्टर thank मारिया you, मागीर Jesus. Yes. सिस्टर मारिया praise सोदीत मागीर. अरे तुम मेन हांबे ब्रदर सुकोर ब्रदर जो नास्तो आमकां जाता मुखार वचपाक. हय हय देवागे सोलतात तुम्ही. प्रेज गॉड. आनी कोण आहा रे? आनी कोणू कितें सांगाय मरे बाबा. प्रेज गॉड ब्रदर सुकोर बरें काम करता तूं. प्रेज देवाक गॉड. आर्गां. प्रेज कान गॉड. जेसू. देवाक आर्गां देवाक आर्गां. होय तुमचे होय तूं देवाक आर्गां. होय ब्रदर तूं स्कूटर आसून पासून लोकांक हेल्प करता तो एकदम बरें. म्हळ्यार Yes. मुगे कितें आहा जाण तूं ती जाणट्या एक एक फावटी व्हरपा स्कुटरीचेर न्हू कोणाको जात ते बरी हाय न्हू सकाळ वताय तुजे भाशेन एशें कोन्न कोता येता कित्याक एक एक फावटी ते जाणट्यांक बसों बी कळना. आतां गाडयेचेर बीन तांकां लिफ्ट दिवपा जाता खंय वता जाल्यार. कळ्ळें तुका कितें सांगत तें हांव. कित्याक हांव हय मुगे हय खुद मुगे डॅडी एक एक फावटी व्हरपा हें जाता कित्याक तो कोणागे स्कुटरीन ताका लिफ्ट दिली ताका एक एक फावटी बसों बीन हें जायना हालताय. कळ्ळें तुका. आनी ती एक एक फावटी तें आमकां एक एक फावटी दिसता तांकां बसोवपा म्हण. म्हळ्यार एक एक फावटी कितें जाता ती चलोन वयताय तेंच बरें मातशें चलोन वयताय ती. कळ्ळें तुका. आनी कारान गेले जाल्यार तुका लिफ्ट दिवपा जाता. बरें काम तें म्हळ्यार आमी आमगे हेजेर वयताय न्हू बरें एशें कोन्न कोण चोला आमकां बरें दिसना. हय सारकें ना हांव ब्रदर. कित्याक मुगे हांव व्हरपाक कित्याक कारण तें सांगता हांव ओके शेअर ब्रदर. कोता कित्याक लागून भयणानी न्हू जेन्ना मुकोडे एक टायम स्कूटर आसना आनी हांव राती कडेन चलोन येतालो. तुमी चोयला आसतो राफोंडा थिंग सकयल हय ब्रिजा कडेन आमकां थिंग सोडटाले. राफोंडा म्हळ्यार राफोंडा न्हू नायिल एक रस्तो गेला आनी मडगांव हे कडेन ती पयली रेल्वे स्टेशनार थिंगा सोडटाले आमकां. आनीक ते क्रॉसींग आहा थिंग सोडटाले आनी थिंगसान हांव दिगारपाली चलोन येता. एक आसतलें 2-3 किलोमिटर आसतलें 4 जाल्यार नको. सो थिंगसान थळपा खुर्सा कडेन दिगारपाली म्हण थिंग हांव चलोन येतालो. आनी त्या टायमार हांव एक टायमार देवाको मागतालो दुनिया म्हाका कोणा तरी धाड म्हूण. आनीक म्हाका कोणें वयल्या पुरो जातालें कित्याक हांव 5-6 जाण येतालो आनी म्हाका Praise God. जेन्ना हांव देवाको मागतालो तेन्ना म्हाका ट्रक पसून व्हडले थांबोवन न्हू म्हाका वताले. सो तें हांव आयज विसरोलो ना. सो एक Yeah. टायमार म्हाका मुखार आसो ना. सो आयज तेका लागून हांव तें काम करता. आनी दुसरें म्हणटा तें जाणटेल्या व्हरपा म्हळ्यार कित्याक लागून मुगे आवय ना आयज. सो हांवें आवयक म्हगेल्या जायती दूख दिल्या जेन्ना जिते Praise हल्ली God. तेन्ना जायती दूख दिली ते. त्या हेजेर हांव तेंक चोयता आनी उरलोलें देवा हातीन आतां. Praise तें God. कितें वचपाचें ओ तेंक कितें करून व्हरपाचें हांव कितें करून पावपाचो हांव देवा हातीन घालता. हांव Thank मुजें दोना आनी हांव फकत देवा सांगता तूं चोय. आनी मुगे जिवीत आयज पसून देव चलयता हांव चलयना. प्रेज गॉड. दॅट इज आय Praise बिलीव. आर्गां आर्गां जेसू. Praise Thank you. God. Thank you, Jesus. Thank प्रेज you, गॉड ब्रदर. Jesus. Thank you, थँक यू Jesus. जीसस. हालेलुया. थँक यू. बाबण्यानी Hallelujah. तुमकां कितें तरी देवान आयज जेवण दिलां आसतलें ओ कितें तरी मिलाग्र केली आयज संपान पूण लग्ना काय सांगाय कित्याक देव तुमकां आनी दिवपा सोदिता. जे परी एक कोळसो भरलोलो उदताय उदकार जो सार भलो आसता आनी तो समज एमटी कोना जाल्यार
जाल्यार तितून आनी उदक घालूंक जायना, फ्रेश उदक होय. घालूंक जायना. तेच भाशेन देव आमकां आनी दिवपा रावता. तुका एक दिला, रावता तुका होय देवा तूं देवा फॉरगेट कोत्ता, देवा तूं देवा अर्घ दिता, तितलें तुका देव आनीक दिता. होय आनी देवान दिलां सगल्यांक आमकां, म्हाका दिल्लें म्हण न्हू, तुमकांय दिलां सगळ्यांक जोण्याकले एकूच भाशेन आमकां मोग देवाचो प्रेज सगळ्यांक. गॉड प्रेज गॉड, होय प्रेज ब्रदर, गॉड. होय ब्रदर, सारकें Thank you. एकदम होय सारकें आणि उलयलें. मोटरा Praise God. पेट्रोल काबार जाल जाल्यार आनी भरूंक पडटा मोटर चलोवपा जाय जाल्यार. हय हय, सेम 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 तेच भाशेन. प्रेज गॉड. प्रेज. सो सांगाय लिपोय नाकाय आनी लॉज नाकाय. थँक यू जीसस. बाबा रॉकी तू तेजू थायरॉयडा खबर सांगता मरे ती सांग रे. चल ब्लेस एवरीवन. ब्रदर रॉकी. प्रेज जीसस. हुंय गेलो. अनम्यूट आहा तो. अनम्यूट कर बाबा. There you go. Thank you Jesus. हॅलो Hello. ऐकू येता हा. Clear येता वय. या सो मुगे एक टेस्टिमनी हा Praise God. सो Go ahead. मुगेले मिसिसाक टायरॉयड आहलोलो सो तेंका दोतोरान लायफ टायम मेडिसिन दिल्ली लायफ टायम टॅबलेट घेवपाच्यो आनी डॉक्टरान सांगलें टायरॉयड म्हणजे इनक्युरेबल डिसीज म्हणून सो आम ते टॅबलेट हाडूं नाय आनी घेवंकूय ना एक दिसान सो आम देया वताचे न्हू रावलीं पातें देवाचेर आनी 2 म्हयन्यान आमी टेस्ट केलें परतून रिटेस्ट सो थायरॉयड सारको नॉर्मल Amen. Amen. विदाउट एनी मेडिसिन Amen. पण तुई स्क्रिप्चर डॉक्टर बोलली न्ही रे. You opened the या mouth. सांगता Ah, या सांगता sorry. मागीर दोतोर रिपोर्ट चोयन मागीर सरप्रायज जालो कितको जालें काय म्हूण एश कोन्न मागीर मुगे बायल ती लूक फॉर 18 confess kotal the spirit of the Lord upon the terror and favor of the God is upon him. Jesus himself has set us free. Look for 18. And look for 18. And Psalm 97, 4, Five. 5. 5, sorry. Mountains are melt like a wax in the presence of God. Hoy. So So they have confessed. So now report is normal praise without any medicine, only word of God. Amen. Amen. Yeah, amen. Praise God. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Rocky. Yeah, आणि कोण हा? अर्कन जेसूक. होय माझ्या ऑफिसान काय पयर हिंदू एक वर्षा लाड म्हणून माझी कालीग ते काय फोन केलो घरा रावन आणि मागीर ते म्हाका म्हणूंक लागले जॉनीना आपूण बरें ना आपूण आपणाक जायते रिपोर्ट केल्याय म्हणूंक लागले आनी आपूण बरें ना आमी कांय जालें ना तुका तो एकदम बरें हा म्हूण सांग तेका हांवें आनी हांवें मागीर तेका परमिशन दिलें तुजेर मागणी केल्या जाता म्हणून कित्याक हिंदू ते न्हू ओय 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 म्हणूंक लागले म्हणटकच हांवें काडलें आनी प्रे केलें आनी हांवें तेका सांगलें मागीर प्रे केलें म्हणटकच मागीर तेका जेजूची मातशी 2 उतरां दिलीं आनी आतां म्हणलें तूं फकत थँक्यू जिजस प्रेज जिजस इतलींच उतरां म्हणलें तूं सदांच म्हूण हांव म्हणूंक लागलें मागीर आतां 1 वीक क्रॉस जालां आनी आयज तेका हांवें फोन केला आतां सांजचो म्हणटच वर्षा कशें हा जॉनीना म्हणूंक लागलें तुवें म्हाजेर मागणें केल्ल्याच्यान सावन म्हणूंक लागलें आपणाक एकदम बरें दिसता म्हणूंक लागलें Wow, आनी praise God. आनी आपणाच्या जिवाक सगळ्यान दुसऱ्यान जालें म्हणूंक लागलें आपूण तुवें सांगलें तें म्हणीत रावता म्हणूंक लागलें Wow. सो या मागीर हांवें म्हणलें हांव तुका से इट लायक यू मिनिटांतल्यान म्हणलें तुका मराठींतल्यान हांव म्हणलें प्रेयर धाडटा तें तूं म्हणलें म्हूण आं बरें बरें म्हणूंक लागलें म्हणटा म्हणूंक लागलें सो सी द वर्ड ऑफ गॉड शी डीड नॉट रिसीव मच बट ओनली ऑन द फोन फोनाचेर सावन तेजे वयल्यान हांवें प्रे केलें and that word worked in her. Yes. Thank you, Jesus. Yes. So now Thank you, slowly you also give her an understanding of that word, Baba. Yes, yes.
Slowly, you know, small in Slowly, small, yeah, slowly, and the Holy Spirit will take you, will guide you. Yes. पवित्र आत्मा तुझ भितो हातो Yes. उगटी कोत्तलो उतर. Oi. Praise God. Praise God. Wonderful. Thank you, Thank you, Jesus. Holy Spirit. Thank you, Jesus. Ani Thank you, कोण Lord. तरी हा सामको लॉज नासतो उलयतलो. Praise God. आणि एक हा टेस्टिमनी माझी नेबर तो हिंदू ती आंध्राची ती रावताय माझे ग्राउंड फ्लोराचेर आणि ती हिंदू आणि तेगे एकलें चेडू काजारी ते बँगलोर आसता. सो दिस फॅमिली एपाटी क्रिसमसाक गोंय येयल्या, क्रिसमसाच्या हॉलिडेक गोंय येयल्या, आपणाच्या आवयगेर येयल्या आनी एकलें चेडू ते काजारी म्हणटकच तेंका हांव केन्ना अशें करून देवाचें उतर केन्ना अशें करून दितालें आनी ती सामकी पक्का हिंदू म्हणून तेंगे सदांच ती पुजा करप आनी म्हाका असो राग येतालो ती पुजा कोत्ताय तेन्ना सारकें घाण 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 सगळो वास आनी हें जाता तरी ते डिस्टर्ब अशें जाताली म्हाका तें मायंड, म्हाका तें स्पिरिटू नाका अशें जाताली हे जागे बिल्डिंगेंत. तर हांव घे रावतालें आनी हेंगे घरान जेजूचें उतर पावल्यारूच पुरो हें म्हजें मोटीव जातालें आनी हांव सदांच म्हणटालें. सो लास्ट इयर बी तेगे ती हॉलिडे येतालीं पॅन्डेमिकान 2 फावटी येयली ती मागीर तेगे भुरगे आमगे जायते फावटी अशें करून येताले वयर तेन्ना हांव तेका असो बायबल उक्तो करून एक स्टोरी अशें सांगतालें आनी तें आयकोतालें. सो लास्ट टायम कितें जालें ती येयलोली तेन्ना पॅन्डेमिकाक ती येयली आनी मातशें तेंकां एक जेजूचें उतर दिलोलें मातशें 1 पॉयंट पूण चडूय दिवपा मेळना कित्याक ती पक्का हिंदूज आनी ते सगळीं हें रोखडें कोणाचेर आंगार वचपा जायना न्हू जेजूचें सांगपाक म्हणटकच मातशें दितालें. तर एक दीस कितें जालें हांव सिस्टर वियानाक बँगलोर रावता म्हणटकूच ही बँगलोर रावताय म्हणटकीर हांवें एक रिक्वेस्ट केलें हांव तुकोडेन सिस्टर वियानाची ओळख दिल्यार तूं म्हाका मातशें कितें पावोवपा शकता म्हण हय म्हणो लागलो. म्हणटकूच तेणें मागीर हांवें ते कडेन एक बूक आहलो म्हाका तो ते धाडूंक जाय आहलो तिका तर हांवें तो धाडून दिलो ते कडच्यान आनी मागीर जाली म्हणटू खबर आनी मागीर she also interacted with him in a very spiritual way wherein he liked it. Praise तरी God. हय म्हणटकच तेका तें बरें दिसलें आनी एकूच दीस तेका हांवें एक देवाचें उतर से इट लायक यू मीन इट तेका हांवें तेगे वॉट्सॅपाचेर तेका हांवें धाडून दिलें. तें धाडलें आनी मागीर चड धाडून मागीर हांवें तें बंद केलें आनी जेजूच्या हातीन हांव घाल पाटी आतां पयर ती क्रिसमसाक हॉलिडेयाक काडलें आनी घारा येयल्या हिंगा येयल्या आमच्या बिल्डिंगेर आपणागे आवयगेर येयल्या. यो जाल्यार तेणी गॅलरी काडला सगल्यो लायटी घायल्या स्टार घायला Praise God. आनी हय आनी डेकोरेट केलां घर आनी मागीर आयज तेंगे भितर सर जाल्यार तेंगे क्रॅश आहा तेगे ती ग्रॅनी भुरग्यां पळयता दार उक्तें केलां आनी म्हाका व्हडलो क्रिसमस ट्री दाखयता आनी सगळें डेकोरेशन हय करून दाखयता. हांवें म्हणलें आनी जायते फावट ते कितें म्हणटाले आपूण बरी ना अशें म्हणटा. बरी ना न्हू जेजूचें नांव घे जेजूच्या नांवान तूं बरी जातली इतलें सांगतालें तिका आनी मागीर ती वयना म्हणना म्हण तोंड बंद कर. बट द वे नाव दॅट पर्सन एंटर्ड दॅट तेगे जावूय येयलो तेगे चेडूं येयलें तेगे नात येयली त्या घरान आनी सगळें स्टार घायलां आनी सगळें डेकोरेट केलां आनी ही वॉज सो हॅप्पी यू नो आनी तेच्या आतां मुखामोड यू नो एक दुसरेंच रूप तिची जिवितान दिसती पडों लागलें. देवाचें सोय मातशें ते घरान उक्तीशें जालें. Wow. हय न्हू हें डेकोरेशन केलें अशें न्हू पूण तेणी कितेंय तरी एक जेजूचें उतर त्या घरा उक्ती केलें न्हू देखून ती परवानगी मेळ्ळी न्हू पवित्र आत्म्यांतल्यान तें Wow. क्रिसमसाचें एक डेकोरेशन एक घरान करपाक. Jesu. Yes. हय ते एक देवाची तें जेजूची खबर सांगनासतना करूंक शकना. जेजूची खबर कितेंय तरी त्या घरान उक्ती जाली आनी तांकां तें बळ मेळ्ळें ते भाशेन करून पवित्र आत्म्याच्या आदारान.
देखून Praise God. कितली खुशालकाय संतोष भोगलो म्हणजे आत्म्याक Hallelujah. सं- Thank you, Jesus. हय. So, या- जेजुगे नाव उजवाडनी बाबा. येस उजवाडतो आणि लिपून आयज दवरपा तेंचे जायना. तोंडार चोय जाल्यार सगळेच ग्लोईंग फेस Glowing. यू नो Yes, praise God. glowing face in picture of her अम्मा म्हणल्यार पयलां तुजे मुखामळ सगळी चेंज जाल्लें आसा तें हय हय हांवें तुका सांगो ना म्हणलें एक दीस तरी तुका कळटलें म्हण Yes. देव कोण तो म्हणलें कळ्ळें न्हू तुका म्हणलें हय 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 म्हणून लागली Yeah, because according to John 8:32, you shall know Yes. तू सोत Truth. जाणो आणि सोत Yes. तुका सोडवून सुटका दिता सुटका दिता. So that's what it is. Little bit Yes. इल्लोसो truth, इल्लेशें सोत ती जाण जालते, ती कुज वाडाय. हय Yes. Praise God. Thank you. Thank Jesus. you, Jesus. Hallelujah. Yes, Rocky Baba. Rock. या मगे आनी एक आहा सांग टेस्टिमनी बाबा, सांग. मगे मिसेस आसली ते आस्मा Ah, सांग. तेका Yes. आस्मा आसलोले तेका जो भुरगेपणीच्यान सो तें जायतीं वखदां केलीं आमी आस्मा लागून तेका कांय बऱ्या पडना सो मागीर हांव कोणा एक टिचींग आयकतालो टिचींग आयल्यार कोण टेस्टिमनी दिल्ली आनी तें स्क्रिप्चर कन्फेस करतालें आस्मा लागून जॉब 33:4 देवाच्या आत्म्यान म्हाका रुचला आनी सोर बोलिश्टाच्या सुवासान म्हाका जिवीत दिलां सो ती स्क्रिप्चर आमी कॉपी करून सो मगे बायलेक कन्फेस करपा लागली आज 3 म्हयने जाले तेका आस्मा म्हूण तेन्ना तेका एवरी मंथ तेका आस्मा जातालें तोंडी जाताली आनी सारकें ब्रिथींग उबोश. खूब अशें हय सगळें बंद जातालें 3 म्हयने जालें तें आस्मा मुटी तेका नाच Praise Which God. scripture, brother? Which Job. scripture? Baba, Job Olesya, Job chatachek gal re baba. 33:4 Olesya, Okay. Thank you. chatachek gal. She'll put Job in the Yeah. chat. 34. Okay, I got it. Praise Yeah. God. आनी एक धाकटीशी आनी एक आहा टेस्टिमनी सांग बाबा, सांग. Praise God. सो मगे मायने दोग जाण दुकरां बसलोलीं सो ती बरी वाडलोलीं सो इकपा जालोलीं तेगेलीं 7,000 बेश कोन्न व्हडलीं सो एकलें सडनली दोण खावपा बंद केलें सो सारकें बरें ना जालें चलो जायना आसलोलें एक 10 दीस मायजू जालें दोण बी कांय खायना जालें सो सारकें मरपा पावलें सो ती तेका लागून सारकी टेन्शन अशी पडली सो हांवें तें धरूं ना सो 10 दीस ऑलमोस्ट 10 दीस जाले सो तें हाण बी कांय खायना आसलोलें दोण सो एक दीस आफ्टरनून हांवें ती लूक 4:18 कन्फेस केली स्क्रिप्चर आनी तेणें सांजे म्हळ्यार हाण खावपा येयलें उठोन 4 Praise दीस जाले दोण खाता Amen. ती मिरेकल Amen. पयली God जावन do that. Praise Amen. God. थँक यू Thank you, Jesus. ती authority घेन देवान दिल ती authority घेन Yes. त्याचेरी Amen. उजार करतो तो स्पिरिट तो Yeah. स्क्रिप्चर Scripture. या तो पावर फर्स्ट टाइम दाखयता. दोनवराचे मिरेकल and thank you for all the Jesse Island. Yeah, amen. It's Luke. Yeah. Which is that, Joe? Luke 4:18. No, Luke that 4:18. where Luke 10:19 दिसत म्हाका. Luke 10:19. पळयात Correct. सरोपानी विचू दुस्मानाची सगळी पदवी. Yeah. Luke 10:19. Luke Yeah. 10. कित मोठं काय कोंकणी आहा वाचिचो या. So that is पळयात exactly. सरोपानी विचू आणि दुस्मानाची सगळी पदवी पांयां तळा मोस्तोक हांवें तुका अरे अधिकार सका दिला. वाच रे बाबा. पळयात सरोप विचू आणि दुस्मानाची सगळी पदवी पांयां तळा मोस्तूंक हांवें तुका अधिकार दिला. कांय तुमकां वायट जावचें ना. Praise God. So ते दुकरां पासून लागोलें. सोरोप विचू दुकोर माकोड सगलो. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Rocky Baba. Yeah. Praise God. Thank you. Praise God. All right. आणि कोण आहा? सो ते उपशी खबर सांगिल ती चोयल्या आयकिल्या सगळ्यांनी उबो शेता म्हाका उबो शेता म्हाका तें दुयेंस हा म्हाका उपशी हा म्हणटाय आमी उलयतात जिवीत आनी मरण आमच्या तोंडांतू हा ताणें कित केलें तें देवागे उतर घेतलें आनी उलयलें तोंड हें कोन्न
3 म्हयने जाले ताका उबोश ना. चोयला बावाडतान उलोयल म्हटरी ते पावर आमगे जिवितां उजार जाता. प्रेज गॉड. Praise God. ओके बाबा ओलेसिया सॉरी बाइंडिंग प्रे केल्ले ना कोरिया रे बाबा. Okay, sister. Sorginच्या बापा तुझ्या पुता जेजूच्या नावान तुवें आमकां अधिकार दिलाय. त्याच अधिकारान आमी बांदून घालता सगळे वायट आत्मे जे आसात वाऱ्यांत, उज्यांत, उदकांत, जमनी पोंदाक आनी सगळे धरतेर. तूं आमचो रोचनार आनी आमचो दोनी आनी सगळे तुजे रोचने पासत आमी तुका आर्गां आनी महिमा दिता. मोगाळ बापा तुझ्या पुता जेजूच्या नांवान आमी सैतानाच्या येवजणेक आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर आड येता त्या ताच्या नश्ट्या शक्तीक आमी बांदून घालता आनी ताचो दुयेंस करता. जेजूचे पवित्र रगत जे कुर्सार आमच्या पासत वारोयलें ह्या अमोलीक रगतान आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक तूं राखताय. ह्या तुझ्या मोगा पासत आनी सगळ्या दुस्मानाच्या पासांतली आमकां थंय वाटायल्या पासत आमी तुका आर्गां दिता. हे मागणे आमी करता जेजू तुझ्या पुताच्या नांवी. आमेन. Amen. आमेन Amen. आमेन Amen. आमेन. यू नो कोण तो आमगे रॉकीन टेस्टिमनी दिलती ते 17 जोनिना लूक 10:17. सी व्हॉट इट सेज. ते बियास्तोर कुशाल बोरीत परत आयले. तांणी म्हणलें सायबा तुजे नांवान देंवचार पर्यान आमकां खालते जाले. ते जालेत. ते दुकरान उबे केलचोय तांचे भितर वत आहा तो भायर सरलो. Yes. रॉकीन उतर उलयल्यानी. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. Over to you, my dear brother Joe. Sister, recap naka. अरे वय रिकॅप सॉरी जेलिना गो रे बाबा. थँक यू जो. गो जेलिना. आयज आमची भयण ओलिविया रिकॅप करपा आसली. तेणे रिकॅप बरयला. ते कांय कारणां लागून लॉगीन जावपा मेळना तेका सो हांव तें वाचतां. प्रेज गॉड. थँक यू. गेल्ल्या त्या बुधवारा ब्रादर विन्सेंटान आमकां विचार केलो. पयलो म्हणल्यार आमचे बापा मागणें कशें नव्या कोरोराचें मागणें या पोरण्या कोरोराचें मागणें. पोरण्या कोरोराचें मागणें. परतून विचार केलो हे पोरण्या कोरोराचें मागणें आमी आजून कित्याक करता. हे मागणें आमकां जेजून शिकयल्लें. हे जावन आसा पोरण्या कोरोराचें. आमी जेन्ना नव्या कोरोराचीं भुरगीं आमचें मागणें दुसरे भाशेचें आसता कित्याक दुसऱ्या कोराराचें आसता आनी कित्याक हो तिसरो प्रश्न आसलो. आमी नव्या कोरारान सगळे मागणें करता जेजूच्या नांवान. पोरण्या कोरारांत मनशां पातकी आसलीं आनी देखून तांकां देवाशी संबंद नासलो. पवित्र आत्मो नासलो. फकत उतरां उलयताय करतालीं कित्याक मागणें ते जेजूक कितें म्हणलोलें लॉर्ड इज माय फादर माय गॉड एंड माय लॉर्ड. देखून भावा भयणांदो जेन्ना आमी मागणें नव्या कोरारांत करता नव्या कोराराचीं भुरगीं जाणो की जेजू आमचो सोमी आनी दोनी. आतां आमी सोर्गीच्या बापाचीं भुरगीं जाल्यार कित्याक जेजूच्या रोगता वरवीं आनी देखून जें मागणें आमी बापाक करता जेजूच्या नांवान करता. कित्याक जेजून आमकां बापाच्या फुड्यांत
आडला, बापाचो संबंद आमकां गोट केला ताच्या रोगता वरवीं. आमी बरी न्हय कित्याक कितें बरें करूंक ना. जेन्ना आमी जेजूचे भावार्थ दवरला, आतां आमी देवाची भुरगीं जाल्या देखून आमचे सगळे मागणे नव्या कराराची भुरगीं म्हणून आमी जेन्ना मागणें करता, आमी सदांच मागणें करता बापा जेजूच्या नांवान. जेजून घडला म्हणून जेजूच्या नांवान आमी करता. देखून ब्रादर विन्संटान आमकां सांगले, आमच्या बापा जावन आसा मागणें पोरण्या कराराचे. आमच्या बापा जावन आसा मागणें एक्चुअली इट इज नॉट अ प्रेयर, इट इज अ मॉडल प्रेयर. जेजून आमकां शिकयल्लें. कित्याक आमी मागणें करूंक जाय आनी ते आनीक जेन्ना आमी नव्या कराराची भुरगीं, जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमी आनी दोनी मानलो, तेन्ना पवित्र आत्मो आमचे भितर आसा. आतां पवित्र आत्मो आमकां म्हणटा देवाचें उतर घे. जें जेजून काबार केला, जें घडला, तें मागणें बापाक कर जेजूच्या नांवान. आतां तुका सगळें मेवता कित्याक तूं आतां सर्गीच्या बापाचो पूत जालाय, बापाची धूव जालाय. जेजूच्या रोगता वरवीं आनी देखून जेजू वरवीं through Jesus we came to Father. We cannot come to Father without Jesus. जेजून म्हणटा हांव जावन आसा वाट, सोत आनी जिवीत. I am the way, the truth and life. देखून Amen. एक नवी रोसना जावना क्रिस्ता म्हणटात बावतीस घेतला नवी रोसना जावंक ना. पवित्र आत्मो भितर येना ताचेर सर्गीचो बापा फुड्यांत येवंक जायना. देखून दुसऱ्या धर्माच्या लोकांक सर्गीच्या बापा कडेन येवंक जायना कित्याक ती नवी रोसना जावंक ना. देखून आमी जी नवी रोसना जाल्यात, आमी जी जेजूक आमचो सोमी आनी दोनी मानून घेतला, आमी जी पवित्र आत्म्याचें मंदिर जाला, आमची कूड मंदिर जाला पवित्र आत्म्याचें. आतां आमचें पवित्र आत्म्या उद्देशी ताचो संबंद दवरून आतां आमच्यान देवाचें उतर परगटूंक जाता. आमच्यान दुसऱ्याक ही बरी खबर दिवंक जाता. सगळो लोक आयकोचो ना, पूण but we should not let other people reject the truth. We should not reject for them, they can reject. आमी जेन्ना परगट करता तेन्ना आमी देवाचें उतर पाळटा. आमचो संबंद आसता तेन्ना पवित्र आत्म्या उद्देशी आमच्या बापा कडेन येता आनी बापा कडेन येवन जेजू वरवीं आमच्या जिवितांत घडोवन येता कित्याक आमी खरेंच त्या उतराचेर भावार्थ दवरता. जें जेजून केलां ताचेर आमच्यान भावार्थ दवरूंक जाता. देखून नव्या कराराची भुरगीं सगळें आपलें मागणें सर्गीच्या बापाक करता. पूण जेन्ना तीं मागणें करतात, तीं म्हणटात जेजूच्या नांवान आमेन. पवित्र आत्म्या उद्देशी जेजूच्या नांवान आमेन. देखून आमच्या बापान आमी जें करता तें मागणें आमी करूंक जाय न्हय. नव्या कराराची भुरगीं सर्गीच्या बापाक जेजूच्या नांवान देवाचें उतर घेवंक जाय आनी बापाक म्हणूंक जाय, बापा तुज्या पुतान आपल्या गायांनी आमकां पेकोवणी दिली. देखून बापा तुवें आमकां पेकोवणी दिलाय म्हूण हांव तुका आर्गां आनी वाखाणणी दिता. जेजूच्या नांवान आमेन.
जेजून आमकां घडोवन हाडलो आनी ताचेर आमचो बावाट दवरता म्हूण आमी सोर्गीच्या बापाक म्हणटा आर्गां आनी वाखाणणी दिता तुका जेजूच्या नांवान जें ताणें सोंपयलें म्हणून आतां तें म्हाका फावो जाता कितें गरज आमकां कसली गरजाक कसल्याय संबंदाक बापाक कसले खोशी जाता आपल्या भुरग्यांक दिवपाक कित्याक तो आमचो सोर्गीचो बाप कित्याक आमी खरेंच ताच्या पुताचेर बावाट दवरता आनी जे आमी जेजूच्या उतराचेर बावाट दवरता जे उतर आमी उलयता त्या उतरा पोरमोणे करता आमकांच फटयना पूण आयकोन करता तेन्ना की आमी खरेंच आमच्या सोर्गीच्या बापाक दाखयता की आमी खरेंच जेजूचो मोग करता म्हूण आनी जेन्ना आमी तें उतर पाळटा आनी सोर्गीच्या बापाक सांगता बाप्पा तुज्या नांवान जेजूच्या नांवान हें मागणें करता तुका तेन्ना जें जेजून घडलां तें जेजून फिनिश केलां कुर्सार तें आमकां फावो जाता आतां आमी आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दिता आमच्या सोर्गीच्या बाप्पा जेजूच्या नांवान पवित्र ओथम्या उदेशी ब्रदर विन्संटान आनीक एक स्क्रिप्चरांतल्यान तो म्हणल्यार रोमन 14 वर्ड 30 आपूण खाता ताचे विशीं दुबाव दवरतात की ती देवा मुखार गुन्यांवकार जातात कित्याक ताची खोर्नी भावाट ताची खात्रेची बोल्लोली ना आनी भावाट ताचे खात्रेन बोल्लोलें ना दोल्लोलें ना तें सोगलें पातोक प्रेज गॉड आमी चोरीत जाल्यार गाळयो मारीत जाल्यार दुस्मानाक बोगसणे दिना जाल्यार तें पातोक कित्याक आयज देवाचें उतर आमकां सांगता वॉट एवर इट इज नॉट इन फेथ इज सीन म्हणजे आमी जेन्ना भावाट दवरिना भावात वरवीं चलोना तेन्ना आमी पातोक करता आनी ते जे कुमसारा वरवीं आमी सगळीं पातकां सांगतात ताचे पासत जेजून आपलें रोगोत वारोयला बोगसणें दिला जेन्ना आमी भावाटान चलोना वॉट एवर इज नॉट ऑफ फेथ इज सीन आनी जेन्ना कसले डिसिजन घेता कसलो थाराव घेता आमी चिंतूंक जाय हांव भावाटान आसा बिरातीन आसा कोण कितें म्हणटलो कोण म्हाका नाकारतलो कोण म्हाका पयस दवरतलो कोण म्हाका तापट दितलो कोण म्हजें तोंडार मारतलो देखून हांव ओगी रावतां जो अशें करता तो खरेंच भावाटान ना तो भावाटान ना तें जावन आसा पातोक म्हणजे एनीथींग दॅट इज नॉट ऑफ फेथ इज सीन जेन्ना आमी भावाटान चलोना देवाचें उतर पोरमोणें चलोना तेन्ना आमी पातोक करता जेजूचेर बावाट दवरिना सोगलें करून फॉर एग्जाम्पल तेर्स बायबल वाचप खूब मागणें करप नोवेना केली मिसाक गेले पूण आमी भावाट वरवीं चलोना हें सोगलें आमी केलें तें गोबराक वयता कसलोच फायदो ना देखून धर्माचें हें करपाचें बंद करून आनी भावाटाचें चलपाचें आयज आमी थाराव घेवया लेट अस स्टार्ट being a people of faith walking by faith walking in faith according to the word of God जेन्ना आमी देवाच्या उतरा पोरमोणें चलता तेन्ना खरेंच आमच्या देवाक मोहिमा आनी वाखाणणी आनी दिनवास दिता तेन्ना आमकां सोगलें देवाचें फावो जाता आनी आमी मोहिमा वाखाणणी दितात सदां आमच्या जिवितांत
जे आमकां जेजून आमकां खुरसार केला ताचे खातीर. आमेन, आमेन, आमेन. Amen. Amen. Praise God. Thank you, Jelena. पोत्तून कोण गोते आमचे ओलिविया बरें कोण बरयलें गेलते पाटी बरें केलें ताणें रिकॅप. Praise God. Praise Thank you, God. Jesus. Thank you, Jelena. आणि मोगाच्या बावा, over to you. Thank you, Yeah, praise Jesus. God. Praise आर्गां God. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आर्गांचे सुख. थोडा वेळ आमी देवा कडेन मागणी करुया. आर्गां तुका सुर्गीच्या बापा, मोगाळा बापा, आयचो हो वेळ तुवें आमकां दिल्या पासत आनी जण एकल्याक आमकां तुवें नांवान विचून काडल्यात. हांगा हाजीर जावपा तुजो मोग आनी तुजी उतराची सजमणी आमकां दिवपाक तुवें एकठांय केल्यात. आनी ही सजमणी हांव दिना, पूण तुजो पवित्र आत्मो आमकां दितलो. आनी म्हाका जाय तें न्हू, पूण तुका जाय तें. Praise God. बाप्पा, सुर्गीच्या बाप्पा, हे मागणें कोत्ता हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. Amen. 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 Praise मोगाळा God. भावांनो आनी भयणीनो, मुगे ही टॉपिक आसलेली आयची तीच आर्गां दिनवासनी, वाकाणणी, देवाक वाकाणणी दिवपाची. सो वाकाणणी कित्याक गरजेची? जेन्ना म्हाका सिस्टरीन ह्या बुधवाराक टिचींग दिवपा दिलें, जेन्ना आमी वाकाणणेची मनशां आसात आनी मागण्यांची मनशां, तो देंवचार जायते प्रयत्न करता. अशें न्हू की तूं वाकाणणी दिली आनी तुवें मागणी केलें म्हूण तुका त्रास प्रॉब्लेम येवपा ना, प्रॉब्लेम येताय. म्हळ्यार जेन्ना आमकां देवागे उतराची सुजमिकाय आसता, सुजमणी आसता, तेन्ना आमी सदांच जैतिवंत जेजूगे नांवान. सारकें भावा भयणीनो? सारकें. सारकें सिस्टर? होय, सारकें. हय. आनी हे मागणी दिवपाक आनी मुगे हांव शिकवण ही मुगे दिना ओन दिना, ही आतां इतले म्हयने हांवें जी शिकवण घेतल्या DCLMसान, ब्रदर जॉन्सनान शिकवण दिली, सिस्टर जोसलिनान दिली, आनी ही Praise शिकवण God. म्हाका, हय, ही म्हाका बऱ्या पडली. आनी आतां कोण आमगे भाव भयणीक हाजीर आहाय तेंक सगल्यांक बऱ्या पडल्या. आनी ही शिकवण आमी वेव्हारांक आयली. आनी ही आमकां चयलें हें देवागे उतर सोत म्हूण. आनी देवागे उतर सोत आनी देवागे उतरा प्रमाणे आमी जें भावार्थान जें कोत्ताय, कितें कोत्ताय देवागे उतरा प्रमाणे तें आमी जैतिवंत. आनी देवागे उतर आमकां सांगता, जशें ब्रदर सुकूर सांगता, गेलत्या बुधवारा सांगतालो, ब्रदर विन्सेंट सांगता, सिस्टर मारिया सांगता, सगल्यांक देवान कित ना कित दिलां, कित ना कित बरपण एवरी डे, सदां न्हू, काल आनी पयर न्हू, गेलत्या म्हयन्यान न्हू, एवरी डे, सदांच आमकां जिवितांत सकाळीं उठ्ठाय तेंचो एक मिलाग्र आमगे जिवितांत. सो आमकां हे देवाक आर्ग दिवपाची दिनवासनी. दिनवास वाखाणणी करप म्हळ्यार कितें? वाखाणणी करप म्हळ्यार आमी देव कोण तो आमगे जिवितांत आमी मानून घेता की देव सोर पदवेदार, रोचणार, आमगेलो राखणदार, तेणे स्वर्ग आनी संवसार रचला आनी तो कित करपाक शकता तें आमी जाणाय आनी आमी तेका वाखाणी दिता. आनी वाखाणी आमी आमगे दिनवासनी आमी मिक्स करता आनी देवाक आर्गां दिता, जें खरें देव तूं खरें पदवेदार, तूं खरें बोलिश्ट, तूं रचणार, आनी हें जें आमी कोत्ता तें आमगे तूं दिसपट्टे जिवितांत कोत्ता, तूं बेश्टो म्हणना, म्हळ्यार तूं कोत्ता. आनी जशें स्तोत्रान 22 वड 3 वडींत आमकां सांगता, थंय वाखाणणी आसता, थंय देव आपणागेलें आपणागेलें बसका कोत्ता, हाजीरपण आसता देवागेलें. आनी देव आनी आमी जाणा, आमी हितूं शिकलें की देव आपणागेल्या उतरा विस्वासी म्हूण सदांच. Praise God. सारकें भावा भयणीनो? आर्गांचे सुख. होय बाबा. कसले परिस्थिती आमकां दिसना, एक पाटी एक परिस्थिती येता, आमकां मागणी करून दिसना ना, कांयच करूंक दिसना. सो आमी आतां जें शिकल्या प्रमाणे आमी आमगेल्या फिलिंग्सांचे वचनाय, आमी कित चिंत्ताय, आमकां कित दिसता तेच प्रमाणे वचनाय. म्हणे आमी आमगेलें तोंड उक्ती कोत्ताय आनी देवाक
अर्घ दिवपाक कोमेस कोताय वाकाणटाय आमी देवाक आनी आमी थोड्या वेळा आमी चोयताय आमगेली सगळी परिस्थिती आहा ती एकदम बदलल्या चेंज जाता कित्याक देव आपणागेल्या उतरां विश्वासी उतर दिश्टी पडनाय म्हळ्यार ते उतरां पदवी आहा आनी जें कितें आमी वाकाणणी कोत्ताय तें आमकांच बेसांव देवा वाकाणणी नाका देवा मोहिमा नाका देव ऑलरेडी मोहिमेवंत देवाक दीस रात वाकाणटाय स्वर्गात देव ऑलरेडी सो आमगे तें देवा वाकाणटा तें आमकां बऱ्या पडटा सारकें सारकें थँक्यू जिजस येस प्रेज गॉड सो मुगे आनी एक एग्जाम्पल आसलेलें तूं वाकाणणी आनी तूं मागणी कोत्ता म्हूण कितें येवपा आहा तें चेंज जायना म्हळ्यार ते परिस्थितींतल्यान देव आमकां व्हरता आनी आमकां जैत दिता उदाहरणाक आमी दानियेला पुस्तकां चोयलें 3 जाण ते फ्रेंड आसलेले शेद्राक मिशेल आनी अभिनेगो जेन्ना राजान फॉर्मायलें की तेगेल्या तो स्टॅच्यू कोत्ता पुतळो कोत्ता आनी त्या पुतळ्याक तेमी नमस्कार करपाक जाय जेन्ना तुरतुरी वाजतली आनी तेमी तेका भुजपाक जायो म्हळ्यार हे 3 हे आहाय ते देवागे देवा खऱ्या जिव्या देवा वाकाणटाय ते काम हे करपाक ते म्हणटा ना म्हणटाय नाकारताय तरी हे देवागेले मनीस हे देव दीस रात ते 3 जशें दानियेला आमगे पुस्तकां चोयलां दानियल 3 पाटी देवा हे कोतालो मागणी कोतालो आनी हेय मागण्याचे मनीस सो मागण्याचे मनीस म्हूण परिस्थिती येना आसतना रावना येता सारकें सिस्टर सारकें वय प्रॉब्लेम येता वय सो देवान ते मागणी केलें म्हूण ते चेंज केलें ना प्रॉब्लेम जे राजान कायदो काडलेलो तो चेंज केलो ना जे सगळ्या सांग जेन्ना तुरतुरी वाजतले सगळे आख्या संवसाराचो लोक आहा तो पांयां नमस्कार पडोन तेगेले ते पुतळ्याक भुजतो म्हूण म्हळ्यार एमी नाकारलो आनी जेन्ना ते राजाक कळ्ळें हे 3 जाण ते भुजनाय म्हणून ते कितें कोता राजा तांकां आपयता आनी जेन्ना तो राजा तांकां चोयता ते मागण्या म्हूण तांकां चोयना आसतना ताका आनी राग चडटा दानियेला पुस्तकां बरयलां तांकां ते राजा आनी राग चडटा आनी तो म्हणटा उजा हें आहा ते 7-8 आनी वाडय म्हूण आनी तेका ते तिगांय फ्रेंडांक ते आमी हाय तांकां तेतून उज्या घाता उज्या खणी घालता आनी उज्या हें घालता ते दोन कितें कोता तो ब्रदर जायत पाटी ते हें कोत्ता दोन म्हाका हें कोता तो थिंग बरयलो आहा एक तो बोलत्या वाचिता तो म्हणटा आतां ते तिगूय जाण दिमी घालन ते रडटाय आमकां साल्वार कर म्हूण देवा हें कित्याक केलां आमी तुजी इतली पास आमी तुका दीस रात तुका मागताले आपूण तुका सामको पदवेदार म्हूण आनी तुवें आमगे आयकलो ना गा म्हूण आतां आमकां उज्या हितूंक आयले आनी रडपा लागले सारकें ना भाव भयणीनो सारकें तू उगडा साथ ती वोड हुंयची ती ज्यो ती वाचया वय दानियेला गेले पुस्तकां 3 आबेस्वर 19 जोनिना चल रे बाबा उगड बायबल आहा तू जोनिना ओके दानियल कितें दानियेला गे पुस्तक ना ते वाकाणी कोताय ते 3 आबेस्वर 24वी वड दानियल कितें शेअर करू जाय ना बाबा नो आवेसवर 3 वड 24वी वड ओके 24 आनी देवाक वाकाणून आनी ताची तोखणाय करून उज्या मोदे ते भोंवताले सारकें मुगे बायबलाचे बरयलां आनी ते रडपाक लागले म्हूण बरयलां सिस्टर जावपा ना रे कितको रडटले जावपा ना सेमू आनी ते देवा मुखार रडपा लागले चे 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 ताची तोखणाय करून प्रेज गॉड हांव ते स्टायल ब्रदरा कितें हें एश कोन्न ब्रदर हांव शिकलां हांव जाणो कित्याक हें आमकां कोता तेदोन आमी शिकताय पोतून जशें हांव शिकलां आमगे भाव भयण आहाय ती तांकां खबर आहा ती शिकलोलीं म्हळ्यार एवरी टायम आमी येताय कितें ना कितें नवें मेळटा आमकां
पवित्र आत्मा आमकां कितें नवें शिकयतात आमकां रिकामे हातीं केन्ना धाडना. सारकें सिस्टर? सारकें वय. आनी ते देवाक वाखाणपा लागले. तशें आमगेले लायफान परिस्थिती येताय तर आमी कितें कोताय? गुणगुणयताय का देवा वाखाणटाय? का देवा म्हणटाय आमी इतली मागण्याची मनशां. आमी सारकें. दीस रात तुका मागताय, आमी मिसा वयताय, आमी तेर्स कोताय, आमी तुगे बायबल वाचताय, आमी चॅरिटी वर्क कोताय, आमी जायती कोताय. म्हळ्यार आमी हे परिस्थिती येता तेन्ना आमी कितें कोताय काय? आमी देवाक वाखाणटाय का आमी परिस्थिती प्रमाणे चलताय आनी हार मानून घेताय? का आमी त्या परिस्थितीक जशे 3 आमेगान देवाक वाखाणपा लागलो तशें करून आमी वाखाणटाय? कित्याक पवित्र पुस्तकां सांगता देवागेले पिशेपण देवागे पिशेपण मनशागे शाणेपणा परस व्हरता म्हूण. व्हडतें वय. कित्याक हें कोणाकूय तर सांगिल्लें, आमगे खुद क्रिस्तांवा पासून सांगिल्लें, अरे बाबा तुगे परिस्थिती आहा, तूं देवाक अर्घ दिवपा लाग, वाखाण. तो म्हणटा अरे बाबा आपूण कितकोन दिता, आपूण हितूच त्रास आहा, आपणा हितूच प्रॉब्लेम आहा, हितू सिच्युएशन आपूण वयता आनी तूं म्हाका सांगता अर्घ दी म्हूण, तूं म्हाका पीस जाला अशें म्हणटाय. सारकें सिस्टर? सारकें म्हळ्यार देवागे उतर आमकां कितें सांगता? देवागे उतर सांगता तूं खंयच्या परिस्थितींत तूं अर्घ दी म्हूण. गिव थँक्स इन ऑल सर्कमस्टॅन्सीस. ऑल सारकें सिस्टर? वय. हें तांकां सारकें कोन्न सांगया. ते तीग जावं मनीस आसले ते स्टॅच्यूआक वर्शीप कोन्ना जाल्यार ते तेला आनी तूं कितको रावपा जाता रे मनशाच्यान? हय, आनी हितूलो फॉर उज आनी तो राजा चोयन तांकां तिगांयकूय चोयन आनी रागार जाता. रागार जाता वय. आनी आतां तो तेश कोन्न- रागान तांकां तेलां घालतलो. हय, मागीर आनी तांकां उज्या वय. फर्नेस उजो वय आनी तांकां ती भिरांत येवपा न्ही. पूण ते भिरांत कितें येवपाची. करताय? वय ते रिजॉयस वय. करताय देवाचेर. कित्याक आनी ते चोय जाणाय. राग गेलो म्हणना तो आनी 7-8 आनी वाडयता उजो. वय वय तेश सारकें. कोन्न आमकां बीन जेन्ना आमकां चोयता आमी मागण्या मनशां देवचार आहा तो रागा जाता. जेन्ना तूं हें कोता देवागे मनीस तो तुका परिस्थिती हाडटा आनी चड हाडटा परिस्थिती. कित्याक तो चोयता तूं आजुनूय तुगे भावार्थ हालना आनी कितें कोत्तलो प्रॉब्लेम. आनी तुका वयल्यान तो दाखयता हें चोय तुवें मागलें मरे कांय जालें ना मरे. वय चोय मरे तूं सिच्युएशन फेस कोता आनी वयल्यान आनी जालें 7-8 7 टायम्स प्रॉब्लेम आनी वाडोले. सारकें सिस्टर? सारकें वय. तुगे कितें जालें? आनी लोक इचाता वयल्यान येवन अरे बाबा कितें जालें रे? आनी ते खबर आहा तूं मागता म्हूण. अरे कितें जालें? मागता मरे हो. आनी दुसऱ्यांक सांग अरे हो दीस रात मागता मरे कितें जालें रे गेलें चोय मरे तेगेलें प्रॉब्लेम. प्रेज गॉड. सारकें सिस्टर? सारकें वय. हय. आनी देव जशें देवान सांगिल्लां खूंय वाखाणी आसता देव थिंगां आपूण हाजीर आसता. आतां जेन्ना तो ते वाखाणपा लागले देवाक सामकें तो कितें आनी तो सामकें इतलें आख्खी ती मागीर इतल्यो गोडी हाय सगळी वाखाणी दीन देवा अर्घ दिताय वाखाणटाय आनी तांकां तितून फर्नेसां उडोवपा ते उज्यां उडोवपा तो राजा आहा तो स्ट्रॉंग मनशां निवडून हाडटा तांकां भितर घालपा. आनी ते भितर घातले तेन्ना ते मनीस आहाय ते तेगेले स्ट्रॉंग मनीस आहाय ते बोलीश मनीस ते लासोन वयताय करपोताय. प्रेज गॉड. म्हळ्यार तांकां कांय जायना. सारकें सिस्टर? सारकें वय. हां. थँक यू आनी जीसस. हय. आनी मागीर तो राजा एकदम सामको हें जाता. तो म्हणटा हें केशें घडटलें? आपूण 3 जाणांक घायले म्हणटा. आपूण आनी एक चवथो दिश्टी पडटा म्हणटा. तो जावन आसा तेका दिसता तो देवागे पूत म्हूण. आपूण 3 जाणांक घायलोले हो चवथो कोण काय म्हूण तेंचे भितर. आनी तो सामको अजाप जाता. कित्याक आमकां आमी अजाप जावपा न्हय. अजाप जावप म्हळ्यार भावार्थ्यांगे न्हू. अजाप जावप हें अनभावार्थ्यांगेलें अशें पवित्र पुस्तक सांगता. सारकें सिस्टर? सारकें सारकें. प्रेज गॉड. अजाप जावप आमगे हे एवरीडे लायफ दिसा दिसपट्टी आमगे जिवितांत अजाप घडपाची कित्याक आमी भावार्थान बरयलोलीं. सारकें सिस्टर? सारकें वयच्यो. आनी जेन्ना हे विजमितां अनभावार्थी चोयताय तांकां ती सामकी अजाप दिसताय. म्हळ्यार आतां आमकां उतरांची खबर आहा देव आपणागे उतरां सदां विस्वाशी म्हूण.
स्तोत्र 92 90 आणि 2 ओळ दुसरी देव सांगता आपण आपणांगे नांवा परस आपणांगे उतराक चड मान दिता आपण विश्वासी आणि जेरेमायस प्रवाद्यांतल्यान पयला हांवें 12वी ओळीन जे देव सांगता आपण सदांच जागृत आहा म्हण आपणांगे उतर साकार करूं म्हळ्यार हे उतर साकार करूंक आमकां कित्याची गरज फकत विश्वास दवरप न्हू देवागे उतरां भावार्थ सारकें सिस्टर सारकें कितें जेरमायास कितें रे बाबा जेरेमायस पयला हांवें 12वी ओळ ओके वाचुया तें सर्वेस्परान म्हणलें तुवें सारकें देखलाय म्हजें उतर साकार करूंक हांव जागृत आसां तर आमकां फकत आतां आमकां इतलें आमकां देवागे उतराची आमकां जाणवाय आमकां समजिकाय मेळ्ळ्या आनी मेळटा एवरी डे आमी आतां पयलीं भाशेन नाय आतां आमकां आमी दिसान दीस आमकां खबर आहा दिसपट्टी जिवितांत कित्याक देवान सांगिल्लें ना तूं क्रिस्तांव जाल म्हूण तुका प्रॉब्लेम जावपा नाय म्हूण तुका त्रास येवपा नाय म्हूण देवान सांगिल्लें तुका प्रॉब्लेम येतले त्रास येतले सगळे जातले म्हळ्यार आपूण तुमकां जैत दिल म्हूण आनी आमी हें जैत केलां देवागे उतराचेर देवागे नांवांनी आनी जेन्ना आमी खंयच्या परिस्थितींत आमी देवाक वाखाणटा आर्ग दिता दिनवासता जरी ते प्रॉब्लेम 7-8 पेरीक दिसता आमकां दोळ्यांनी दिश्टी पडना आनी आमकां दिसता लोक सांगता ह्या सायडीन उलयता घरांतली उलयताय ते उलयताय आनी म्हणटा अरे बाबा हें कितें आनी तुका सांग ऑन भावार्थ्या भाशेन उलयताय तुका भावार्थ तुगे काडून उडोवपा आनी संवसारा पासून संवसारी मनशा मातशें चलपा म्हळ्यार आमकां आतां खबर आहा खंयच्या परिस्थितीन आमी आर्ग दिताय देव आपण हाजीर आसता म्हूण जशें शेद्राक मिशेल आनी अभिनेगो तेंचे भितर जेन्ना ते आर्ग दिवपा लागले दिनवासपा लागले वाखाणपा लागले तेन्ना देव थिंगा हाजीर जालो आनी तांकां कांयच जालें ना तेंगे एक केस पासून गेलो ना आमी इमॅजिन कर आमी उज्या बरें मातशें तांकां आमकां रोखडें गरम लागता मातशें कितें हांडी पासून कितें आहल्यार मातशें ते गरम आहल्यार आमकां अवश्य जाता सारकें आतां आमी हय आनी हें उज्या हितून घालप आनी ते उज्यांतल्यान तेंकां कांय जावप ना म्हळ्यार हें व्हडली विजबीत न्हू आनी भावार्थाचें सारकें आनी तेन्ना ते आदले कराराचे तांकां खबर नासलो जेजू कोण तो आनी ते रावताले सोडवंडारा म्हळ्यार त्या भावार्थान विश्वास दवरताले सर्वेस्पर आहा एक देव आहा म्हूण सोर पदवेदार म्हूण आनी ते ताका वाखाणटाले तरी तांकां दिश्टी पडना आसलेले म्हळ्यार ते जाण आसलेले भावार्थान आनी आमी आतां नवी कराराचे आमकां खबर आहा जेजू क्रिस्त आनी जेजू क्रिस्तागे नांवान आमी जैतिवंत म्हूण आनी जेजू आमकां जशें सांगता तुमी म्हाका उलो मारतले आनी आपूण तुमकां जाप दितलो म्हूण आनी हे भावार्थ आनी हो भावार्थ आतां आमकां हितूले आमकां घोटायेन भरता आनी वयल्यान जेजून आमकां बेश्टो सोडलो ना जेजून वयल्यान म्हणटा आपूण तुमकां आपूण बापाको मागतलो आनी आपूण तुमकां आनी शाराती दितो म्हूण आनी हो शाराती पवित्र आत्मा आमकां वयल्यान आनी आदार दिता देवा वाखाणपाक आमकां एक जैतिवंत जिवीत दिवपाक सारकें सिस्टर सारकें प्रेज गॉड एवरी डे आमगे जिवितांत कितें ना कितें घडटा सिट्युएशन जाता आमकां दिसना मागणी करपाक दिसना ना वाखाणना म्हळ्यार फोर्सान आमी तें तोंड ओपन करपा जाय आनी देवाक वाखाणपा दिवपा जाय वाखाणणी आनी आमी चयतले थोडे चुपकून घडये जावपा ना म्हळ्यार थोड्या वेळान जेन्ना आमी आतां फोकस आमगेलो ज्या प्रॉब्लेमांतल्यान सोडला आनी देवाचेर दवरला फोकस जेजूचेर आ सिट्युएशन ऑटोमॅटिकली चेंज जाताय बाय डिफॉल्ट कित्याक देवागे उतर तें देवागे उतर आहा तें जिवीत आनी बोलिश्ट सारकें सिस्टर सारकें सारकें मोगाळे भाव भयणीनो ब्रदर सुकूर उलोया रे बाबा Hi, Brother Brother Sukur. Joe. Praise God. प्रेज गॉड Praise God, praise God. येस उलोया येता कोडे प्रेज गॉड जेन्ना बरें आतां टिचींग ब्रदर हय जेन्ना तूं हो भावार्थ चोयता ते ऑन भावार्थी आहाय ते कन्वर्ट जाताय कित्याक देवागे जशें मार्का 16 हावेसवरां 20 ओड सांगता
खूंय ते देवागे उतर परगडपाक गेले शीस आहाय ते ती देव आपणागेलें उतर सारकें जिवीत आनी जिवी उतर म्हूण तेणें कोळीत केलें विजमितां आनी व्हडल्यो मिलाग्र घडोवन हाडल्यो. तशेंच आमगेल्या जिवितांत जे आमी देवागे उतर दिताय कित्याक दिनवासनी काळजां वाखाणणी दिनवासनी आनी तेंच आमी दुसऱ्यांक शिकयता. देव आमकां ते आमी मागनासतना ही विजमितां तेंगेल्या जिवितांत घडोवन हाडटा. सारकें सिस्टर? सारकें, प्रेज गॉड. आनी आतां इफिस्कारांत 4 हावेसवर 6वी वड सांगता. सिस्टर वाचिता मातशें? वाचित बाबा वय. एफेसकारांक कितें? 4 हावेसवर 6वी वड. एफेसकार 4 हावेसवर 6वी वड. देवूय एकलोच सगळ्या सर्वांचेर अधिकार चलयता तो. ना एफिस्कारांत ती सिस्टर? एफेसकार ना 4:6. फिलिपकारां सॉरी सिस्टर फिलिपकार. फिलिपकार. ओके फिलिपियन्स 4:6 सॉरी. ओके फिलिपकार फिलेमोन फिलिपकार. ओके फिलिपकार 4:6. ओके. कसलेच हुस्के काडू नाकात. सगळ्या तुमच्या मागण्यांनी तुमकां गरज तितलें देवाक कळीत करात. पूण तुमची मागणी दिनवाशी काळजान केल्ली जावं दी. होय पूण तुमची मागणी दिनवासनी काळजान केली जावं दी. कसं आता तुमगे कसले मागणी आहा ते देवा मुखार घालाय म्हळ्यार कितको न्हू विथ थँक्स गिविंग दिनवासनी काळजां. दिनवासनी काळीज म्हळ्यार कितें? बिलिव्हिंग बाय फेथ. प्रेज गॉड. होय कित्याक आनी तूं एक दिनवासनी काळीज आहा तें कितकोन म्हणटा देवा हें आर्गां तुका जेजू वाखाणणी तुका जेजू हें ती सगळी बरेपण म्हाका फावो केलें म्हण. जरी तें दिश्टी पडना तूं आर्ग दिता तुका गरजो वस्तू त्यो तूं भावार्थान म्हणटा हें आपणाक सगळें जेजू हें तुवें फावो केलां. म्हाका बरी सर्वीस फावो केल्या. म्हाका भुरग्यांक बेसांवन बोरलां. म्हाका बरें घर दिलां. म्हाका मुगे फामिली बेसांव दिलें. पेकोणी फावो केल्या. जरी दिश्टी पडना तूं आतां तें दिनवासनी काळीज. आनी आमी आतां पयलीं भाशेन मागणी कोन्नाय म्हाका बरो कर म्हाका बरी सर्वीस दी म्हाका हें कर तें जावन आसा कितकोन केसलें मागणें अनभावार्थ्याचें. कित्याक तूं तें दिनवासनी काळीज न्हू तूं मागता. जसो ब्रदर सांगतालो ब्रदर विन्सेंट एका गेले तेगे आहलोलो ब्रदर सुकूर आहलोलो गिव मी माय नेम इज जिम्मी म्हूण. गिम्मी माय नेम इज जिम्मी. होय सद्दां सांगता आमगे मागणी तशें आतां न्हू पळय. होय आमगेलें सगळें तेशें जातालें तेका लागून आमी कोणाकूय हें करपा न्हू म्हळ्यार ही आतां आमकां जाणवाय मेळ्ळ्या ही समजीकाय देवागी उतरां आमकां मेळ्ळ्या ती आमी आतां दुसऱ्यांकूय दिताय. प्रेज गॉड. होय बाबा. जरी ती थोड्यांक ती आयकोंक कठीण जाता. ती म्हणटा अरे बाबा तूं कितें हें जाला तूं कितें सांगता हें सगळी दिश्टी पडटा आनी तूं म्हणटा आर्ग दी आपणा मेळ्ळें म्हणून जी मेळना वस्तू तूं म्हणटा आर्ग दी. ती कित्याक म्हणटाय आमी म्हणटात कित्याक आमकां ही पवित्र पुस्तकां शिकवण मेळना. पयलीं आमी मागणी करतालीं जसो ब्रदर सांगता पोपटा भाशेन मागणी करतालीं पॅरटा भाशेन. जें आमकां शिकयलां तेंच आमी रिपीट कोताय आनी त्या मागणी पासून सारकें आहा जाल्यार तें कोणी सांगिल्लें म्हूण आमी तें कोताय विदावट अंडरस्टँडींग. समजीकाय नासतना आमी मागणी कोताय. कित्याक तेदो आमकां समजीकाय नासलो न्ही बाबा. समजीकाय नासलोली. आनी आमी आतां रिट्रीट पासून जाल्यार आमी पेकोणी लागून वयतालीं आनी पेकोणी मेळ्ळी मागीर आनी कितें प्रॉब्लेम आसताय प्रॉब्लेम नाय न्हू प्रॉब्लेम आसताय. आतां मागीर ब्रदर देश म्हणटा तूं दुसरी रिट्रीटार रावता तो केदोन येतलो ब्रदर केदोन येतलो फादर केदोन येतलो आनी ते पोतून येयले म्हणटरी हें आतां तुगेलें कोण म्हळ्यार कोण सांगिल्लें तुका इनर हिलींग जाय आनी कितें जाय भितरली पेकोणी जायी हें जाय बोगसोण्या पेकोणी आनी कितें जाय तें आमी रावताय कित्याक देवागे उतराची सजमणी ना आमकां. प्रेज गॉड. हें एक जालें हें पयलीं जालें. गॉड ड्वेल्स देव आमचे मदें हाजीर आसता. जे स्तोत्रां 22 वड 3 सांगिलां जेन्ना आमी देवाक वाखाणटा तेन्ना देव आपूण हाजीर आसता. वाच्या स्तोत्रां कितें? स्तोत्र 22 वड 3. स्तोत्र 22 वड 3. ओके. तोरी
देवा तूं भोव पवित्र आनी इस्रायल तुजी वाखाणणी करीत आसा. तेंच तुजें सिंहासन. तें तुजें सिंहासन. सो थंय वाखाणी कोत्ता, देव आपणागेलें सिंहासन कोत्ता. Praise आनी God. होय, आनी देव म्हणटा हें आपूण मनशांगे उतरां न्हू, ही देवागे उतरां. सो आमकां ही भावार्थाची गरज. आनी भावार्थ जशें आमकां रोमकारां बरयलां 10वे सोत्राय हो भावार्थ फकत येता देवागे उतर आयकोन. आनी देवागे उतर आयकोन न्हू, देवागे उतराची समजणी मेळ्ळो. आनी समजणी मेळोन ती मनाची नवसणी कोन्न आतां आमी तें देवागे उतर, जरी तें पिशापण दिसता, आमी तें देवागे उतर सत म्हूण मानून घेता आनी ते उतरा प्रमाणे आमी चलता. Praise God. Amen. सिस्टर. Yes. Amen. प्रेज गॉड ब्रदर. प्रेज गॉड. हालेलुया. Hallelujah. आतां दुसरें आहा, हें जेन्ना आमी वाखाणी कोत्ता तेन्ना दुस्मान आहा तो घुसपागोंदळ जाता. जेन्ना आमी वाखाणी कोत्ता आनी परिस्थिती चेंज जालना, परिस्थिती एकदम हें आहा, सामकी गंभीर आहा, सर्वीस मेळना, दुयेंस आहा तें जालना, सारकी जालना, आनी कितें बरेपण कांय जालना, कांय जालना. पूण त्या परिस्थितीन जेन्ना आमी वाखाणी कोत्ता, देवाक आर्ग दिता, दुस्मान आहा तो घुसपागोंदळ जाता, कन्फ्यूज जाता. बाबा एक हितू प्रॉब्लेम आहा, आमी हितू तेका त्रास कोत्ताय, हितू आमी प्रॉब्लेम, तरी पासून हो आर्ग दिता. तो आतां चिंतपा पडटा कितें जालें काय म्हूण गेलें. उदाहरणाक Praise God. जेन्ना इतिहासाच्या पुस्तकांत दुसरी पुस्तक 20 हा, राव फातिमा उगडटा बायबल. इतिहास कितें? इतिहासा दुसरी पुस्तक 20 श्रेष्ठ आणि तेजवंत सर्वेस्पराचो दीस, उदेवचो आदी, सूर्याचो जातलो काळोख आणि इतिहास दुसरी पुस्तक इतिहास न्हू ब्रदर. ना इतिहास इतिहास म्हणल्यार कितें? एक्ट्स ऑफ एपोस्टल्स न्हू. ना हितून तो Act of Apostle. ना Yeah, Act of Apostle. ओल्ड हितूंतलो रे. उत्पत्ती आसतलें. उत्पत्ती न्हू. इतिहास. Oh, Ityas, Act of Apostle, no English. Acts of Apostle न्हू बाबा. No, but in English, Act of Apostle, Ityas. Yeah. कोंकणीतल्यान इंग्लिशीन क्रॉनिकल्स तें. क्रॉनिकल्स. सेकंड क्रॉनिकल्स 20. Okay, Second Chronicles. सगळें वाचूं नाका, हांव ते हितूंतल्यान हें कोत्ता. हांव हें कोत्ता सिस्टर. हा, बरें. जेन्ना जुद्याक कितें जाल रे? एक मिनिट. जेन्ना ते थिंगा म्हणटा ते जुदाच्या राजाक. हॅलो सिस्टर. हा, ऐकू येता. जेन्ना जुदाच्या राजाक कळ्ळें 3 जाण राजा तेजे अगेन्स्ट आतां झूज मारून येताय म्हणून. 2 Chronicles, yes, 20. 2 क्रॉनिकल. तो मातशें घाबरलो. 3 जाण राजा, आनी तेका खबर आहा तेगे जी पोरसां आहा ती उणी आहा, सैनीक आहा ती, आनी हे 3 जाण राजा तेजे झूज मारून येताय, व्हडली सारकी सैनीक. तो रोखडो देवा मुखार येता आनी तेगेले पयशेक उपास करपा लायता मागण्या लागून. आनी जेन्ना ते मागणी कोत्ताय तितूंतल्या एकल्या लेवीक आहा तो प्रिस्ट आहा, तेगेले एकले मनशा ते देवागे उतर येता आनी देवागे उतर सांगत तेका सांगपा राजा तूं भिनाक म्हूण
हे झूज आहा ते तुगे न्हू, हे झूज आहा ते मुगेलें. तूं फकत उबो राव आनी हे झूज आपूण तुजे पासत झगडटा म्हण. मागीर जेन्ना हे येता घेरा टायम येता तो सगळे तेगेले सैनिकां तेंकां एकठांय कोता आनी जे वाचपी आहाय सिंगर आहाय जे प्रेज एंड हॅलो हॅलो ऐकू येईना बाबा. नेट कितें जाला आसता तेगेलें. होय हॅलो प्रेज जीसस, प्रेज जीसस, प्रेज मागपाचे मनीस. हॅलो हा आयको येता? आता येता वय वय एको जाता. सो तेणे होय राजान जे आर्ग दिवपाचे वाखाणणी प्रेज एंड वर्शीप टीम एका गेले आनी तांकां मुखार दवरले. आनी जेन्ना ते घेरा उबे रावले सकाळ फुडें उठले आनी ते देवाक आर्ग दिवपा लागले, दिनवासपा लागले आनी कितें म्हणपा लागले मोठ्यान, सर्वेस्पराक दिनवासाक ताचो माये मोग मीत मेर नासलोलो वाखाणपा लागले सर्वेस्पराक. प्रेज गॉड. आयको येता? होय होय सारखी ऐकू येता. सर्वेस्पराक वाखाणपा लागले. सो देवान तांकां सांगिल्लें तुमकां आपूण जोय दिता म्हूण, तुमी फकत उबे रावाय म्हूण. म्हळ्यार तांकां सांगिल्लें ना तुमी थिंग बसोन रावाय. ते थिंगा एकठांय जाले, उबे रावले आनी आतां ते कितें करताले वाखाणटाले देवाक. जेन्ना ते वाखाणपा लागले देवाक आर्ग दिवपा लागले, देवागेले खुद तेगेली देव आपूण थिंगा प्रेझेंट रावलो. देवागे हाजीरपण येयलें थिंगा आनी तिगोय राजा घुस्पोगुंडोळ जाले. एकल्यान पासून हात्यार यूज केलें ना, म्हळ्यार ते हात्यार यूज केलें तें केसलें आर्गाचें वाखाणणेचें हात्यार यूज केलें. आनी दोग जाण राजा ते एक जाले आनी तिसरे राजाचेर झूज मांडलें आनी तेका डिफीट केलो, हारयलो. आनी मागीर ते हारायले म्हटली दोगूय राजा एकमुका कडेन झगडले आनी ते मरोन गेले. सो ह्या जुदाच्या राजान कांय केलें ना, देवागे उतरा प्रमाणे तो चल्लो. प्रेज गॉड. म्हळ्यार तेणे एक काम केलें. कितें केलें? आर्ग दिवपा लागलो. सो आमी कितें कोताय, आमी केसलो वावर कोन्नाय. आमी केसो वावर कोताय? भाव भयणीनो, बिरांत हा? हाडटाय आनी दुबाव हाडटाय. ना ना आमगे वावर कितें देवागे राजान आमी वावर कोत्ताय तो केसलो वावर? आमगे वावर कितें? उतर आयकपाचो. ना आमी वावर. सो आमी जें काम करप आमी एक केसलो वावर करूं जाय न्हू, कितें मेळटत जाल्यार. होय आतां कोण काम कोताय तांकां पयशे मेळटाय काम कोरून. सो आमी वावर कोताय. सो आमी वावर कोताय तो कितें? आमी आमगेले जिबेन वावर कोताय. आमगे जीब आहा ती काम कोता. प्रेज गॉड. आमगे जीब आहा ती आर्ग दिता, वाखाणटा देवाक. हालेलुया. येस प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. सो तेंच तेमी केलें. तेमगे तोंड ओपन केलें आनी ते वाखाणपा लागले. आनी जेन्ना ते वाखाणपा लागले, हे सगळे दुस्मान आसले ते घुस्पागोंदोळ जाले आनी आपणाकूच मारून गेले सगळे. सो आमगेल्या जिवितांत जायते दुस्मान येताय. दुस्मान आमकां खबर आहा, आमगेली मनशां न्हू दुस्मान. तो सैतान देंवचार आहा तो जे मनशां भितर येवन तो तांकां वापर कोता आनी आमचेर युध्द कोता. म्हळ्यार आमकां खबर आहा ही परिस्थिती. सो आमी मनशाको झगडनाय आतां. डायरेक्ट त्या मनशाको झगडपा वचनाय. आमी कितें कोताय? रिएक्ट कोन्नाय. आमी कितें कोताय? रिस्पॉन्ड कोताय आतां देवागे उतरां. आमकां देवान सांगिलां ते आमी बसताय आनी आतां आमगेली जीब आहा ती वावर कोत्ता, वाखाणपाक. प्रेज गॉड. सैतानाचेर जैत व्हरपाक. सारकें सिस्टर? सारकें सारकें. हालेलुया. प्रेज जीसस. प्रेज जीसस. तिसरो मुगे पॉइंट आहा तो, जेन्ना आमी आर्ग दिताय देवचराक गेले स्ट्रॉंग होल्ड्स म्हळ्यार ते कोंकणीन कितें म्हणटाय, जे गोट बांदून दवरला आहा ते देवचरान आमगे जिवितांत. केसलें वायट कितें आमकां व्यसन आहा, केसलें सोरो पिवपाचें, सिगरेट ओडपाचें, फोट मारपाचें, ओ कितें गॅमलींग खेळपाचें, ओ चोरी करपाचें,
वीस म्हणटाय कितें रे तेका होय तेसलो जे स्ट्रॉंग सामके आमकां आमकां strong काबू करून hold. दवरलो आमकां काबू करून दवरलो आहा जेन्ना आमी आर्ग दिताय वाखाणटाय हे जे स्ट्रॉंग होल्ड आहाय देवचरा गेले ते आपण मोडोन वयताय प्रेज गॉड उदाहरणाक कितें उदाहरणाक जोशुआ गेले जेन्ना जोशुआ हेतून जेरिको वॉल ती जेरिको वॉल बरी व्हडली आहलोली आनी तेजी रुंदाय बरी रुंदाय सारकी स्ट्रॉंग वॉल ती सारकी मनशाच्यान एश कोन हे कोन ती मोडूं जायना तेसली आनी तेजी रुंदाय ती म्हणटाले दोन चॅरेट दोन घोड्या गाडयो तेजेर पासार जाताल्यो एक बारोर सो हितू तेजी रुंदाय सो तशें आमगेल्या जिवितांत जायते स्ट्रॉंग आहा आमकां दिसता आमगे नदरेन हे आनी मोडपाना म्हूण कित्याक आमकां सामकें तेणें काबू करून दवरलो आहा कब्जा केला आमकां गुलाम करून दवरले सारकें भाव भयणीनो सारकें बाबा होय सो हे स्ट्रॉंग होल्ड्स आहाय ते कितको न्हू जेन्ना आमी देवाक आर्ग दिताय वाखाणटाय हे स्ट्रॉंग होल्ड्स आहाय ते मोडोन वयताय कितको न्हू देवागे उतर तेणें सांगिल्लें जोशुआन तुमी पयलीं 7 दीस तेंका ते रावंड मारपा लायले पयलीं 6 दीस बेश्टे रावंड मारपा आर्क पेट ती देवागेली प्रेझन्स देव देवागे हाजीरपण दाखयताले ते घेवन 6 दीस तेंका रावंड मारपा लायले पयलीं 6 दिसा आनी तेंका एक उतर पासून उलोवपाक तेंका हें केलें ना फकत एक रावंड मारपाचो ते आर्क पेट घेवन आनी 7व्या दिसा 7 रावंड मारपाचे आनी जेन्ना 7वो रावंड ते कंप्लीट जाता तेन्ना व्हडल्यान तुरतुरी वाजोवपाचे आनी देवाक आर्ग दिवपाचे आनी तशें केलें तेमी आनी जेन्ना 7व्या दिसा 7वो रावंड मारलो आर्ग दिवपाक कोमेस केलें ती जेरिको वॉल आहा ती व्हडले दुरीग आहलो तें व्हडले सारकें मोठें तें आपण कोसळोन पडलें प्रेज गॉड सो तेंचो केसलें आमगेलें आतां जेन्ना आमी आर्ग दिताय वाखाणटा आमकां दिश्टी पडना म्हळ्यार जेन्ना आमी भावार्थांनी आर्ग दिताय वाखाणटाय दिनवासताय देवाक बुजताय हे कितें स्ट्रॉंग आसलो कितें आसूं केसलेंच कित्याक आमकां खबर आहा आमगे देव आहा तो सगळ्या वस्तू परस स्ट्रॉंग म्हूण जे आमी कितें चोयताय आनी कितें दिश्टी पडटा तेज्यान स्ट्रॉंग म्हूण आनी तेका पदवी आहा म्हूण आनी ह्या उतरान आमी जेन्ना आर्ग दिता आमी जैती म्हूण जाताय 2 कोरिंथियन्स सिस्टर 2 कोरिंथकारांक 10वो आवेसूर 3 ते 5 वड वाचता बाबा फातिमा Yes. आमी संवसारांत जियेता खरें पूण संवसारी हातयारां घेवन आमचे झूज आमी चलयत नाव आमची झुजाची हातयारां संवसारी हातयारां न्हय देवाचे पदवेची हातयारां ती आनी कोटा मोडून उडोवंक तांकां बल आसा आमी मोडटाव ती फोटकिऱ्या तोरका चितनाची कोठा म्हणजे देवाचे कोरे वळखी विरुद्ध उर्मोटायेन उप्रासतात ते सगळे फोटकिरे वाद आमी मोडून उडयताव आनी मनशांनी आपले संवसारी मन सोडून क्रिस्ताचे मन दवरूंक आमी वावुरताव आर्गांचे येसू प्रेज गॉड आर्कांचे येसू सो हे देवागे उतर आमी तें झगडटाय तें आमगेलें संवसारीक हत्यार न्हू हे पवित्र आत्म्याचें आनी देवागे उतर जे आर्ग दिताय आमी देवागे उतरांतल्यान आमगे उतर यूज कोन्नाय आमी म्हळ्यार देवागे उतरां देवाक दिताय पोत्तून आनी वाखाणटाय आनी खरो देव आमगे जिवितांत कोण तो आमी मानून घेताय आनी जेन्ना आमी तोंड ओपन कोता आनी आर्ग दिता तेदोन आमी हालती जाता देवाक आनी जी ओगी रावताय ते देवागे म्हणटात की आम शिंकले त्या भाशेन आमकां आतां सुजमणी मेळ्ळी त्या भाशेन जी मनशां ओगी रावताय तांकां संवसारा प्रमाणे तांकां म्हणटाय ती बरी हालती मनीस म्हूण
आनी कोण उलयताय तांकां म्हणटाय अरे हो सामको गोरवान बोल्लो म्हळ्यार देवागे राज्यान कोण देवागे वाकाणणी कोत्ता देवागे उतर उलयता बडबड येता तो हालती मनीस देवाक वाकाणटो कितें दिल तें आनी कोण ओगो रावता लजेन ओगो रावता आपणा कोण हे म्हणीत तो म्हणीत तेश म्हणीत तो घुमंड बोल्लो मनीस म्हूण आमकां शिकवण मेळटा देवागे उतरां सारकें सिस्टर सारकें प्रेज गॉड सो जसो आतां आमकां परतू आमकां सगळ्या एकू भाशेन बेसोन जसो ब्रदर सुकूर सांगतालो सगळ्या एकू भाशेन देव सगळ्या एकू भाशेन मोग कोता कोणाचो वेगळोच अर्थ ना जे पवित्र आत्मो जेजू क्रिस्ता भितर आसलेलो तोच पवित्र आत्मो जाण एकले आमचे भितर आसा भावार्थ जो जेजूचेर भावार्थ दवरता तेच भितर सो कसलोच वेगळोच अर्थ ना सो जे सिस्टम देवागे राज्य आहा ती सगळ्यांक एकूच भाशेन म्हळ्यार देवागे राज्य चलता भावार्थान आनी जे मागणे आमी कोत्ताय ते दिनवासनी काळजान सो दिनवासनी काळीज म्हणल्यार ते मागणी तूं करता भावार्थान मागणी तूं फकत बेश्टे मागणी करना म्हळ्यार ते भावार्थान आर्ग दिनवासनी काळजान हे आपणा ऑलरेडी फावो जाल म्हूण आपणा कांयच उण येना म्हज्या जिवितान कांयच उण येना कांयच फाल्त ना म्हूण सोम्या जेजू क्रिस्तान सगळे म्हाका फावो केले म्हूण उपपोट दिला उपपोट मापांनी दिल म्हूण सारकें म्हळ्यार आमकां देवागे उतराचेर विश्वास दवरपाची गरज आनी जशें आमकां खबर आहा आमगे सिट्युएशन न्हू आमगे फिलिंग्स न्हू हे जे आमी उतर उलयता देवा वाखाणणी कोता जे आमी हे आतां वावर कोत्ता आमगे जिबेचेर ही दिश्टी पडना ही उतरां म्हळ्यार ही जी उतर म्हळ्यार आमकां पळय पुस्तक आमकां शिकवण मेळ्ळ्या ही उतर म्हळ्यार बी म्हूण जशें आमी बी चोयताय आनी ते बिये जीव दिसना म्हळ्यार तीच बी आमी जमनी भितर घालता रोयता आनी तें उदक घालता आनी तेंच बी किल्लोता आनी तें व्हडलें जाता आनी तें फळ जाताय तशेंच हे आर्गां दिनवासनी जे आमकां मागणी आमकां जी गरज आहा ती सगळी खबर आहा म्हळ्यार जी वाखाणणी आमी दिनवासनी काळजान ती मागणी कोत्ता आनी देवाक आर्ग दिता दिनवासता जें कितें केलें तें आमकां सगळें आमकां फळ मेळटाच हें देवागे उतर सांगता सारकें सिस्टर सारकें आनी जायते पावटी प्रेज गॉड आर्गां आनी जायते पावटी आमकां आनी एक शिकवण आहा जायते पावटी आमगे दिसपट्टे जिवितांत जे आमकां हॅबीट जाल्या संवय जाल्या आमी दुसऱ्या भितर चोयता दुसऱ्या आमगे शेजाऱ्यांक चोयता ते कितें दिलां हें कितें दिलां आमगे खुद्द हितून मागण्या हितून जाता अरे तो मरे चोय तेगे हितू गाडी आहाय ते हितू हें आहा आं ते देवान चोय रे ताका हितू दिलां आपूण मागणी आपणा कित्याक दिल ना तेदोन आमी कितें कोताय आमी बडबड येता ग्रम्बलिंग कोताय आमकां कितें दिल तें देवा आमी आर्ग दिनाय दिनवास न्हय आमकां जी बरपण फावो केल्या बरी भलायकी फावो केल्या जे आमी कुडीक आमगे हें कोता आमी शेणटा देवाक आनी एग्जाम्पल कितें एग्जाम्पल कोरा मोजेसा बरें वोसोन तो शेणटा तो म्हणटा तुगे आमी तेच देवा बसता आमी तेच कोता म्हळ्यार तुका सगळें तुका बरेपण कित्याक फावो जाता तुगे फॅमिली बरेपण कित्याक फावो जाता आमकां कित्याक येना आनी तो विरोध कोता आनी जेन्ना हो विरोध कोता देवाक मानना आमी तशें कोता आमगे जितून हें कोता देवा मानना तें कोत्ताय आमी आमकां आर्ग दिवपाचे सुवातेर दिनवासनी दिवपा सुवातेर आमी देवा विरोध वता आनी शेणटा गुणगणटा बडबड येता आनी देवा राग येता देव कितें कोता जमीन ओपन कोता आनी ते कोरा आनी तेजे 250 शीस तेजे बारा जमीन ओपन करून गिळटा तशें आमगेल्या जिवितान घडटा काय आमकां देवान दिलां तरी पासून आमकां आशा आनी दी तेका दिलां आमकां जाय हेच जाय तेच जाय आमी सॅटिस्फाय ना आनी जें दिलां तेका आमी आर्ग दिना दिनवास ना वाखाणणी दिनाय सो देवाक आमकां कितें जाय देवाक फकत आमकां आमगेलें काळीज जाय आमकां कांय नाका देवाक सारकें सिस्टर प्रेज आनी गॉड ब्रदर सखी भावा भयणी सारकें सारकें आर्गां जेजू हें आतां हांव शिकलां ह्या हेतून जेन्ना हांव JCLM येयलां हें शिकलां ही शिकवण हांवें म्हाका सोजमोली अंडरस्टँड जाली आनी ही शिकवण हांव मुगेल्या जिवितान घालता मुगे भुरग्यांगे आनी जिवितान हय मन नवसोडणी केली मनाची होय मनाची नवसोडणी Praise God. आनी आतां कसली परिस्थिती जाली मुगे भुरग्यां सिच्युएशन हांव कितें कोताय राती मागणी कोताय जी शिकवण मेळ्ळ्या तीच उलयता आमी
Praise त्या God. आर्गां तुका जेजू तुवें आमकां असो भिरांती आत्म दिलो ना, तुवें आमकां बोळायेचो आत्म दिला, मोगाचो आत्म दिला, मनाची शांती दिल्या. हांव जेजू क्रिस्ताची कूड, म्हजें मन जेजू क्रिस्ताचें, हें अर्ग दिन वाखाणणी मुगे सगळे भुरग्यां तुवें फावो केला, तुजो पवित्र आत्मो आहा. मुगे घोराब्याचेर तुवें बेसांवांक आयलें, मुगे सगळे घोराब्याच्या वांगड्या तूं राखता, सांबाळटा, ती उलो मारता, तूं जाप दिता. तूं तांकां सगळें तेंगे गरज्यो तूं फावो करता. हे सगळे आमी दिसा दिसपट्टी वेव्हारान घालता आमगे आर्ग दिन आनी भावार्थ दवरता. Praise God. सारकें? सारकें आर्गां जेजू. सो इतलें सिस्टर. Praise So- God. You know, स्तोत्र 150 हय सिस्टर. म्हणटा 150 वर्ड सो sister. ओके. सोगली तुम्ही जीव प्राण असलोल्यानो आमकां जोण एकल्या आमी ब्रीद कोत्ताय न्ही, आमी हय सारकें. सोगली तुम्ही जेलिना जो म्हणना सोगली तुम्ही जीव प्राण आहाय ती जीव प्राण असलोल्यानो सर्वेस्पराची तुस्त करात. हय सारकें सिस्टर. all of us who breathe, we have to praise the Lord. सारकें सिस्टर. आणि तो एक्झाम्पल दिल तो हांव इमॅजिन कोत्रे सदां हांव चिंतीत ते तीग जाण मनीस अबेदनेगो, नेबुचडनेझर आनी शद्राक मेशाक. येस, ते तेलां आतां समज ते म्हाका जाले न्ही, म्हाका ते तेलां ते उज्या उडयत म्हणल्यार म्हाका कितें जाता आसलोलें, हांव भावार्थान उलयता आसलो काय वो म्हाका भिरांत येता आसलोली. हय हांव सदां म्हाका भिरांत. घालता, वय म्हाका घालता, कित्याक ते आलोल ना चोय, ते देवान आयकना जाल्यार पासून आमी देवा वाखाणटले म्हणटानी. हय ते म्हणटा हय सारकें. देवान समज आमकां जाय जाल्यार तो आमगे आयकलो आमकां सोडयतलो आनी सोडयना जाल्यार पासून आमी त्याच देवाक त्याच देवा बसतले. वय म्हणजे त्याच देवाक फोकस केला आनी ते उज्याचो येवन पासून तांकां भिरांत येयल ना. सो तो तांगे भावार्थ. सो आमगे भावार्थ थंय जाता आसलो काय, यू नो. आनी जायते आमचे येत ते दोनो आमी आनी प्रेज करपा वचनाय, आमी ते प्रॉब्लमा खबर उलयताय. आयज हें जालें, कोवीड जालें, ताका हें जालें, ताका ICUआं घालो, ती खबर उलयताय. प्रेज गॉड, थँक यू जीसस, बाय युअर वुंड्स आमी बरी जाली म्हण नाय. आनी आमी पिटी पाटी कोत्ताय, यू नो. कित म्हणटा रे ताका, दूख उलयताय आमगेलें. आनी तुवें म्हणले भाशेन उतरां बियां आमी रोयताय. सारकें सिस्टर. प्रेज गॉड. आनी दुसरें म्हळ्यार ब्रदर जो सदां आमकां सांगता मागणी गरजेचें. म्हळ्यार मागणी आमगेलें दी न्हू, मागणी आमगेलें दिनवासनी काडटा विथ थँक्सगिवींग. प्रेज गॉड. मेळ्ळें म्हूण तें जावन आसा भावार्थाचें मागणें. भावार्थान तूं भावार्थी मनीस जाता, जरी तें दिश्टी पडना तूं भावार्थान तें मागणी करता आपणाक मेळ्ळी म्हूण, फावो जाली म्हूण. होय, पूण आनी आमी जेन्ना सॉरी, पूण आमी कितें कोत्ताय, देवा आयकूं येना जाल्ल्या भाशेन माग 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 दी 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 म्हणटाय. ना ते पयलीं कोत्ताले सिस्टर. म्हाका दिसना थिंग कोण एकलो पासून जो हाजीर आहा तो त्या भाशेन मागणी कोता म्हूण. प्रेज गॉड. कित्याक सगळ्यांगे मना नळसणी जाल्या आनी तांकां देवागे उतराची पदवी खबर आहा, देवागे उतर जिवीत आनी बलिश्ट म्हूण खबर आहा, आनी देवागे उतर जें वयता तोंडांतलें तें केन्ना निर्फळ जायना म्हूण खबर आहा. आनी देवान सगळे बेसांव दितो न्हू, देवान आमकां सगळे आत्मीक बेसांवां सगळ्या जाण एकल्यान पयलीं दिले. प्रेज गॉड. आनी आमकां पदवी दिलो आहा. आर्गां जेजू. टू कॉल थिंग्स फ्रॉम अनसीन टू सीन. ते म्हणजे त्या रोमकारांक ना 2 Corinthians 4:18 घाल रे बाबा फातिमा. 2 Corinthians 4:18 आनी तुगे हितूंक आहा रोमकारांक 14:17 घाली दोनी. मेळ्ळा फातिमा? हय. 2 Corinthians 4:18 म्हणटोच दोळ्यांक दिश्टी पडटात तसल्या वस्तूंचेर
आमी आमचे ध्यान मन लायना पूण दिश्टी पडनात तसल्या वस्तूंचेर दिश्टी पडटात त्यो वस्तू थोडोच वेळ उरतात पूण दिश्टी पडनात त्यो सासनाक तोगतात. प्रेज गॉड. Praise God. आता आमकां दुयेंस जालां मागीर आमी कितें कोत्ताय रे बाबा जो? दुयेंस जालें जाल्यार मागीर म्हणटाय बरो कर म्हण न्हू. ओय पूण दुयेंस बरो. दुयेंस बरें जालें तें इमॅजिन करपा जाय आमी, चिंतपा हय. जाय बरेंपण मेळ्ळें आमगे देव फुरसार गेलो आमचे पासत, हय आनी सगळे परपणां आमकां पासत ऑलरेडी फाव केलें फाव केलें. प्रेज गॉड. आनी जेजू Thank आमचे पासत मरपा ना. Already मेलो. ऑलरेडी मेलो आनी तें सगळें सोंपाडलें, सगळें सोंपाडलें. काबार जालें. सो Praise God. देवाक आमकां भावार्थाची गरज. भावार्थान माग Hallelujah. बिनवासनी मागणें. ओय ते रोमकारान हुंयचे रोमकारांचो 4th 17वी वड. 4:17 येस. घाले बाबा फातिमा. प्रेज गॉड जो बाबा ऑसम. प्रेज गॉड सिस्टर. ये Four. ना हांव हें तूं- कितें शिकलें तेंचो हांव खुद्द तें अंडरस्टँड जालां आनी तेंचो हें कोत्ता कित्याक म्हाका कितें अंडरस्टँड जालें तें हांव वयतींक तें सांगता. प्रेज गॉड. सो तेका लागून मुगे तें मन घोट जाला आतां कित्याक तें देवागे उतर सांगता भावार्थ येता फक्त देवागे उतर आयकोन देवागे उतर आयकोन. आतां तें वर्ड Jesus. लोगोस वर्ड आसलो तें रेमा जाता. रेमा जाता. आमेन. सारकें. प्रेज गॉड. चल बाबा फातिमा. तर पवित्र पुस्तकार अशें बरयलोलें आसा, खूब राष्ट्रांचो हांवें तुका बापूय केला. कोरेंस जो देव मेल्ल्यांक जिवीत दिता आनी ना त्यो वस्तू आसोश्यो करता ताचेर भावार्थ दवरून अब्राहम देवा मुखार आमचो बापूय. प्रेज God. गॉड. सो अब्राम पोतून एग्जाम्पल दिताय भावार्थाचें अब्रामाचें दिताय. अब्रामान भावार्थ दवरलो. जे इम्पॉसिबल आसलेलें जें घडपान आसलेलें तें घडलें देवागे उतरान. आनी तें आनीक हें करपाचें दिसता तें मागणेचें. मागणी कोताय देव आयकोता मागणें. देव आयकोता आनी देव आपणागेले आंज बड्यान धाडटा हेल्प करपाक, आदार दिवपाक. एग्जाम्पल डॅनियला गेलें. डॅनियल मागण्या मनीस 3 दीस तो मागणी कोतालो. 3 दिसा 3 फावटी मागणी कोतालो. म्हळ्यार जेन्ना तूं मागणी कोता तुगेले नोदर सगळे मनशांची तुजे नोदर आसता देंवचारा गेली आनी तूं कितकोन सकयल उडोवपा आनी तेजेर ते हें कोताय आनी जेन्ना दुसरी ते अनएक्सपेक्टेड फेवर जाताय, फावोर येता देवागेलो आनी जेन्ना फावोर येता तेन्ना तुगेले नाटकायपण वाडटा. दुसऱ्यान जेन्ना तूं तुगे चोयता तूं बरो आहा, बरो भलायकेन आहा, तुगे भुरगीं बरीं आहाय तेन्ना दुसरी चोयताय नाटकाय येता. तशें करून जाता मागणें. आनी नाटकान बरोवन तेगे ते दुसरी आहाय ते राजागे मनीस तेजेर बोगलाण घाताय. तांकां खबर आहा एकान कांय फॉल्ट मेळना म्हूण, कसली फॉल्ट मेळना. फकत एक ते उडोवपा जाय जाल्यार आमी आनी कितें तेगेले देवागे हितूंतल्यान तेका सकयल उडोवपा शकताय. सो ते कायदे काडटाय की ते राजा सांगता आमी कायदे काडला 30 दीस पासून तुजे शिवाय खंयच्या मनशा ना देवा तेमी बुजपा जायना. आनी तेका ते खबर आहा ते मुखार वेळ तो मागणी कोत म्हूण आनी तेका राजा मुखार हाडटाय दानियेला आनी तेका हितून शिवांगे हितून घाताय, पिंजऱ्यान घाताय. सारकें सिस्टर? सारकें. प्रेज गॉड. आनी तो राजा एकदम बरो आसता तेका कित्याक ते खबर आहा तो सदांच बरी जाणवाय दिता तेका. आतां ते आपणागे कायद्या प्रमाण ते पास केले म्हूण ते चेंज करपा जाय म्हणून ते घालपा पडटा. आनी दुसरे दिसा तो सकाळ फुडें येता राजा तेका चोवपाक आनी तो म्हणटा तूं देवाको मागता तो देवान तुका राखला आसतो म्हूण. आनी खरें म्हणटा तो 100 वर्स तूं जीव म्हणटा राजा. आपण देवान आपण मागणी केलो ते देवान दुतां धाडली म्हणटा आंज बड्यान धाडलें आनी ते आंज बड्यान ते शिवांगे धाड आहाय ती बंद करून दवरली. सो जेन्ना मागणी कोता देव
आंज बड्यान धाडटा. म्हळ्यार एक एक पाटी कितें जाता, एक एक पाटी मागणी तुगे आयकोता देव, म्हळ्यार एक एक पाटी डिले जाता. आनी तेंच आमकां दानियेला बुकान शिकयला. जेन्ना दानियल देवाको मागता, आंज बडी गाब्रिएल ही घेवन येता देवागे ताका आन्सर घेवन येता. म्हळ्यार थंय झूज जाता, देंवचार आहा तो झूज मांडटा तेजेर आनी ताका आडकोडे हाडटा, आडायता. आनी तेदोना मुखेल आर्कएंजल येता, मायकल येता आनी ताका हेल्प करता. आनी 21 दीस लागताय. आनी तो ताका सांगता तुका 21 दीस लागले पूण देवा डिले जालो ना. ज्या दिसा तुवें मागणी केलोलें त्याच दिसान देवान आयकिल्लें तुगेलें मागणें. म्हळ्यार हे झुजा लागोन, हे देंवचारा लागोन हे तुगे आडकोन उरलें 21 दीस. सारकें सिस्टर? गॉड, तू सारको प्रॉफेट मरे तू. हाय लेवल मरे तू. प्रेज गॉड. म्हळ्यार जेन्ना आमी आर्ग दिताय, वाकाणटाय देवागे उतरा प्रमाणे देवागे उतर सांगता, आपूण हाजीर जाता आनी तुजे पासत आपूण झुजता आतां. देंवचारा कडेन आपूण झुजता आनी देवा येवपा कोणाच्यान आडकोड हाडपा जायना. आनी देव जशें आमी जाणा देव आपणागे उतर राखता. देवान जेन्ना सांगिल्लें तूं आपणा वाकाणी कोता, आपूण हाजीर आसता, देव हाजीर आसता. आनी जशें तें स्तोत्र ब्रदर आमगे रॉकान हें केलोलें, स्तोत्र 97 9 आनी 7 वड 5, थंय देवागेले सोरेस्परागे हाजीर आसता, हाजीरपण आहा. थंय दोंगर मेणा सारको कोडोन वयता म्हूण. सो तुका आनी आतां ते प्रॉब्लेम आहा तुका प्रेयर करपा नाका. जें कितें वायट आहा, ती दुयेंसां कोण तुका दुस्मान तुजेर वेद गायन आहा, तें आपूण कोडोन वयता मेणा सारको. निसोंटोन जाता तेजें. कित्याक देव आपूण फायट करता तुजे पासत आतां. थँक यू जीसस. सारकें सिस्टर? सारकें आनी सारकें. वाव. पूण जाय तो भावार्थ ना जाल्यार होय. जशें हिब्रुवाक 11:20 वडीं सांगता, भावाच्या विरीत कोणाचे न्हू देवा खुशाल देवा करपा खुशाल करून जायना. होय सो सारकें. इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड. इम्पॉसिबल म्हणला, शक्य ना. होय. सो आमकां होकोत भावार्थाची गरज. सो देवान पासून जी विजमीत कोयलें जेजून, नॉय करारां केलें, पेकोण केलें, देवान जेजून सांगिल्लें तुगे भावार्थान तुका बोर केलो. आमेन. सो आमकां ती सोजमणी जाय. आमी मागणी करपा जाय. म्हळ्यार कितकोन मागणी करपा जाय तें आमकां खबर आसपा जाय. हालेलुया. थँक यू जीसस. ऑसम. आर्का कोणाक कित क्वेश्चन आहा विचाराय. कित क्वेश्चन आहा? बरें जालें शिकोवप? प्रेज गॉड सिस्टर. क्वेश्चन आहा ती सगळीं ती वॉरियर्स, ती व्हडली हें आहाय सगळीं. सिस्टर फातिमा आहा, सिस्टर एकोलास्टिका आहा, रेश्मा आहा, सिस्टर फातिमा आहा, सिस्टर फिलोमेना आहा, सिस्टर जुलियट आहा. हूय हा. हिचोय आहा सिस्टर मॅरिलन जुलियट. तिचो दिसत म्हाका खबर ना. नो सिस्टर मॅरिलन जुलियट आनी वॉरियर तो. ओके. सिस्टर रेश्मा आहा. योय. सिस्टर जोनिना गेल्ली दिसत म्हाका. येस. बाबा जो काय बरें टिचिंग आनी बरें सिंपल उतरांनी तुवें देवागेली मेसेज दिली आमकां सगळ्यांक. प्रेज गॉड. आनी बरें दिसोलें यू नो तें हें कोन्न. आमगे इस्कोलास्टिका आहा चोय दुसरे पाटी ब्रादर अशें कोन्न पावना जाल्यार जायते आहाय आमगे वॉरियर. प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. थँक यू जीसस. जायते आहा सिस्टर आमकां शिकोवन घेवपाक पयत पुस्तक आहा जायते आहा. चोय एक येस. आनी एवरी टायम तूं येयलो तेंच शिकोवन आनी कित ना कित मेळटा तुका. आनी तो पवित्र आत्मा तुका आनी जाणवाय दिता. जाणवायता. आनी तें डिले म्हणना. तूं लेट पासून येयलो तूं कितें दिवपा जाय देव तें दिता तुका. त्या टायमार दिता. 2 उतरां तुका मेळपा जाय ती तुका जाय गरजेची तो पवित्र आत्मा दिता तुका. वय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. प्रेज गॉड. आमगे आयज आनी नवो वॉरियर आहा शायरल. दुसरे पाटी उलयता ते आयज उलयना ते. प्रेज गॉड. आनी कोणागे कित क्वेश्चन आहा? प्रेज जीसस. प्रेज गॉड. ओके. प्रेयर करूया न्ही बाबा शीतल. Yes, sister. Yeah. I'll start. Yes. Okay.
थँक्यू लॉर्ड जीसस. देवा बाप्पा तुका आर्का आनी वाखाणी दिता आयच्या दिसा खातीर, आयच्या तुज्या उतरा खातीर. देवा आमकां ब्रदर जोआन तुजें उतर शिकयला म्हण दुनिया ताणें शिकूंक ना दुनिया, पूण तुजें पवित्र आत्मा ताजेशी उलयला दुनिया. आनी तुवें आमच्या काळजान तुजी उतरां घातल्या दुनिया. तुका आर्का आनी वाखाणी दिता. देवा तूं कितलो मोगाळ देव, तूं आमचो खूब मोग करताय मोगाळ बाप्पा. त्याच भशेन तोच मोग आमकां दुसऱ्यांकूय दिवपाक तूं आमकां आदार आनी घोटाय दी म्हूण मागता. देव बाप्पा आमकां सदांच तुज्या उतरान विश्वासी दवर म्हूण हांव तुजे कडेन मागता. आनी हो नेवो सिजन देवा क्रिसमसाचो नातालाचो आमी तुका तुजो बर्थ जल्माचो दीस तुजो उडगास करता दुनिया. आमकां तूं आदार आनी घोटाय दी. हे संवसारान तुजें उतर परगट करूंक जायत्या लोकांक सोल सेव करपाक देवा तुज्या नांवान तूं आमकां आदार दी म्हूण हेच मागणी करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, Amen. आमेन. Amen. Praise Amen. God. Praise God. God. Praise Thank God. you.